postpone calling attention. Shri Ullas Tuekar and Shri Michael Lobo, MLAs, may please call the attention of the Honorable Chief Minister. Direct answer. Yeah. Honorable Chief Minister. Sure. Goa is sizable NRI and diaspora community based in the Arabian Gulf. A military conflict involving Israel, the USA, and Iran has commenced on the 28th of February 2026. Israel and the USA launched the coordinated joint attack on Iran, targeting the various Iranian facilities and infrastructure, along with the Iranian leaders, including the Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. As on date, and it is stated that the conflict, besides directly affecting the Iran and Israel, has also impacted other nations like the Iraq, Syria, Lebanon, the UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Oman, etc. In varying degrees, a significant Goan NRI and diaspora community is based in UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, etc. in a various proportionate, with the UAE in topping the said list. The government of Goa is concerned about the evolving situation in the Arabian Gulf and is maintaining the cautious watch over the situation, and also liaising with the Ministry of the External Affairs, New Delhi. Although the calling attention motion is referred to request to obtain the update informing regarding the safety of the Goans working in the Gulf region, it is clarified that there is no Goan national but only Goan NRI and diaspora community. It is assured that all the possible support from the Government of Goa, which is in touch with the Ministry of External Affairs, Government of India, and the various Indian missions posts in the Arabian Gulf, will be made available to our Goan NRI and diaspora community for ensuring their safety and security. Admittedly, the situation is volatile, but there is no need to be the panic, and the situation is presently under control, with some flights and transport facilities available for the movement of the people from the Gulf countries. The Indian Embassy in UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, and Bahrain have issued the advisory for the Indian nationals in these regards. The copies of the advisory are enclosed with the annexure A. Recently, there is a virtual meeting of the Chief Secretaries of the states and Union Territories, which is scheduled today. The meeting has been convened in the view of evolving the situation in the West Asia and the Gulf region. The discussion will include the update on the current scenario and the efforts being undertaken by the Indian embassies and consulate to ensure the safety of and welfare of the Indian national in this region, especially those who are stranded while in transit or in the short duration visit for the tourist or to meet the families and friends. The meeting will also cover the general advisory and guidelines issued in the present context, as well as the coordination with the state union territory authorities to dissemination of the relevant information and support to the families of the Indian national who may affect it. At present, the meeting is at 3 p.m. With the CS. By the Joint Secretary of the Ministry of the External Affairs. हाच्या संदर्भातलो जी सगळी एडवायजरी जो आसा पळय टाइम टू टाइम इश्यू केला रिगार्डिंग दिस द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम हैज इश्यूड द सर्क्युलर रिगार्डिंग द शॉर्टेज ऑफ द gas and rest all. The order government of India, the Ministry of the Petroleum and Gas issued order on the 5th of March. ती ऑर्डर आसा पण हे सगळे लक्षात घेऊन पयलो कन्सर्न इज आवर NRI आणि जे सिटीजन्स थंयसर आसा तांच्या संदर्भातलो डेफिनेटली आज तिनाच्या मिटिंगेन बाकीचो शेड्यूल कितें आसा किंवा थंयसर कोण आसा ते ठरतले. आमचो NRI कमिशनर आनी NRI कमिशनर चेअरपर्सन बोथ इज कोऑर्डिनेटिंग. ताज्या भायर CS is coordinating with the Ministry of the External Affairs. So if suppose someone wants the detail, yeah, someone have the anything, we can pass on to the Indian Embassy directly. We are communicating with the Ministry of the External Affairs. From my office, my OSD, Mr. Upen Doshi, is also coordinating with the Ministry of the External Affairs. Time to time, whose request is coming. आतापर्यंत एक 2 फॅमिलीज थंय आशिल्ल्यो तांकां कोऑर्डिनेट करून ते गोंयांत सेफ रित्या पावले. जेंच्यानी आमकां कॉन्टॅक्ट केला त्यांच्या खातीर आमी मदत करीत आसा. बाकीचे कोणी आसत जाल्यार सांगपाक काय हरकत ना. रिगार्डिंग दीस पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस
ह्या संदर्भातलो विल टेक ऑल इट इज अ कॉन्फिडन्स आणि कशाच पद्दतीची टुरिजम इंडस्ट्रीक म्हणजे ज्यो सप्लाय जी आसा पळय न्ही हे मेंटेन दवरपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. खरोच उलोवप सुरू आसा आणि वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग दिस इश्यू एट द हायर लेवल ऑल्सो. बट टुरिजम व्यवसाय बंद जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी सेपरेटली मिटिंगूय कॉल केल्या. ताच्या संदर्भात हांव डिटेल्स मागीर सांगता. Shri Michael Lobo. We have moved this calling attention jointly आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आताच सांगलेले आहा की सेंट्रल गव्हर्नमेंट is continuously talking to all the states and also to the chief secretaries about the safety. Goan families जे आहा थिंगा काम करता ते इज अ सायजेबल म्हाका दिसता एक 60-70 हजार आमचे गोंयचे लोक थिंगा काम करता म्हणजे आख्खे गल्फाचे उलयता इन्क्लुडींग दुबय UAE एंड अदर्स. आनी म्हाका दिसता कितलेशेच इंडियन आमचे लोक काम करता थिंगा. आतां सेफ्टी कन्सर्न एक जालो. सेकंडली आतां गोंयान जे LPG डॉमेस्टीक आनी कमर्शियल सिलिंडर हेच्या खातीर म्हाका दिसता खूब उलोवप चालू जाल्लें आहा इंडस्ट्रीन. सेकंडली इज द प्रायसीस ऑफ पेट्रोल आनी डिझल. अशी आदी एकदा क्रायसीस येयल्ली आख्खे इंडियेचे पेट्रोल प्रायस डिझल प्रायस वाडले आनी 2012 ते आमी आसले तेन्ना हिंगा पयलेच सभागृहान येयल्ले आनी तेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टरान जे वॅट आहा ते गोंयान वॅट लागना. सगळे दुसरे स्टेटीतले लोक हिंगा येवन पेट्रोल फील इवन कॅनान बरोवन हिंगासून वताले अशें जाल्लें आदी. सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की सर्वसामान्य मनीस जो आहा गोंयान हो मोटरसायकलीन धाकटी जर तर कार आहा जाल्यार ते आपले बजेटीड पेट्रोल हो डिझल ते गाडयेन घालता हो पेट्रोल टू व्हिलरान घालता आनी आपूण कामाक वयता. बायक व्हरोन पणजे धरता आनी पणजेसून मडगांव कामाक वयता वास्को कामाक वयता परतून येता वो म्हापशासून पेडणे वयता म्हणजे इतले डिस्टन्सार तो बसीन वयता आनी हाफ डिस्टन्साचेर तो बायकान येता. सो ह्या मनशाक आमी रिलीफ कशें दिलें म्हणजे पेट्रोल प्रायसीस शूड नॉट इन्क्रीज एंड डिझल प्रायसीस इन द स्टेट ऑफ गोवा. सेकंडली LPG सिलिंडर स्पेशली फॉर द हॉटेल इंडस्ट्री. जेन्ना हांव हॉटेल इंडस्ट्री म्हणटा ते आमचे कमर्शियल सिलिंडर ऑलरेडी प्रायस कितले तरी वाडटा म्हणून ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन येयलें आनी डॉमेस्टीक सिलिंडर बाय 260 रुपीज अशें नोटिफिकेशन येयल्लें आहा. आमची जी महिला आहा आनी आमचे घर चलोवपी जी बायल आहा ती सगळी रावता की सिलिंडराचो प्रायस आनीक सरकार देंवयतलो म्हणून. पूण ह्या क्रायसिसान इनडायरेक्टली आमी गोंयचे लोक इंडियेचे लोक एफेक्ट जातले आनी मोठ्या प्रमाणात एफेक्ट जातले. आनी मोठ्या प्रमाणात म्हणटना म्हाका दिसता LPG सिलिंडर हो सर्वसामान्याचो हो सिलिंडर म्हणजे आपूरबायेचो सिलिंडर जो तर 260 रुपया वाडत और 300 रुपया वाडत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोकांक त्रास जातले. आमच्या गोंयकारांक त्रास जातले आमच्या इंडियेच्या लोकांक त्रास जातले आनी इंडस्ट्री एफेक्ट जावपाक जायना कित्याक आमचे कडेन इलेक्ट्रीक बर्नर्स ना. आमचे कडेन आजून पासून गोंयान इलेक्ट्रीक बर्नर्स येवंक ना ते बेश्टे येयल्ल्या. हितून कमर्शियल जेवण जे जावपाक जाय हे आमी LPGसूनच करता आनी ही टेक्नॉलॉजी येता आनी इम्प्लिमेंट जाता आनी आमकां जेन्ना मेवतले ताका खूब टायम आहा आनी तितले पासून वॉट इज द स्टॉप गॅप अरेंजमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज प्रपोजिंग. हाऊ आर वी गोइंग टू लुक एट दिस इंडस्ट्री tourism industry especially all the hotels who are using commercial cylinders and we are relying on this cylinder ना जाल्यार जेवण जायना. सो हेचेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान उलोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर स्पेशली अनेकदा मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडूंक सोदता आमचे गोंयकार जे आख्खे गल्फाक काम करता ते फायनली रेमिटन्स जे आहा आपले पयशे जे आहा ते गोंयान धाडटा. इनडायरेक्टली आमकां गोंयकारांक सगळे आमचे इकॉनॉमीक हो फायदो आहा आनी चडशे जाणांनी डिसायड केले की आमी येवचे ना वॉर सोंपतले म्हणजे खंय तरी मिडिएशन फ्रॉम आवर कंट्री आमचो कंट्रीचो हेड जो नरेंद्रजी मोदी आहा जो ग्लोबल लिडर म्हणून ताका सगळे जाण मानता. आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणजे आमचे वाटेनसूनय एक वचपाक जाय असेंब्लीनसूनय एक कितें तरी वचपाक जाय की ही शूड ऑल्सो मिडिएट. खंय तरी एक मिडिएशन येवपाक जाय हे वॉर काबार जावपाक हे पीस येवपाक कित्याक हे गल्फान
जे इतले आमचे इंडियेचे लोक काम करता, म्हाका दिसता कितले तरी मिलियन्स आमचे इंडियेचे लोक काम करता आनी खंय तरी आमकां बरो मोठो व्हडलो धपको बसतलो जो तरी वॉर कंटिन्यू उरत जाल्यार. आनी स्पेशली जे आमचे इंडस्ट्रीचे हांव उलयलां ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगचे इतलेच म्हाजी मागणी आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Wenze Vegas. Speaker sir, I stand by to speak over the calling attention put up by our colleague Shri Ulas Tekar and Bob Michael Lobo. Speaker sir, आज येदे काळीज असल्या जायना स्पीकर सर. आज गोंयच्या गव्हर्मेंटाक व्हड काळीज जाय आनी व्हड काळीज केले जाल्यार ते पेट्रोली प्रायस बी सगळो वाडपाना. मायकलान सांगिल्ले ते भाशेन येदे काळीज लायलो जाल्यार कांय जावपाना. आज गोंयकार 2.5 lakhs Goans, 2.5 lakh Goans दाखवता are working, staying in the Gulf countries like Oman, Kuwait, Doha, Abu Dhabi, Saudi, Bahrain, Dubai. जायत गोवन कम्युनिटी सेंटर्स ओपन केलो आहे तेमी आणि हे गोवन कम्युनिटी सेंटर्स आज प्रत्येक जे प्रेसिडेंट आहे हे आज हेल्प कोताय लोकांक इवॅक्युएट करपाक आणि तिंगा काडपाक आणि जायत्यो गोश्ट्यो आहाय. आणि हांव पयर एक 0 hourचे मेन्शन केले आणि ते दीस फ्रायडे सॉन आज मेन्शन केलो तेजे कांय जालो ना चेंजीस. वॉट डज द कम्युनिटी ओवर देर वॉन्ट्स? दे वॉन्ट द गोवा गव्हर्मेंट टू कम अप विथ अ गल्फ अपडेट ब्रॉडकास्ट. तू एक खंय जाल्यार ब्रॉडकास्ट घालपाचो आनी एवरी डे इंडियन एम्बसीसून कित येता कित कोता ते तुवें एक पयस आउट करपा जाय लोकां आयकपाक थिंगा आनी हिंगा. 2-3 गोश्टी आहाय. रोड ट्रॅव्हल जरी तरी तुमकां खबर आहा जाल्यार हें एक जाण जावपा जाय की समज कोणूय मेलो आयज दिसाक हांव तुका उलयता आसतना एक स्पेसिफीक रिक्वेस्ट घालता चीफ मिनिस्टरा कडेन सो दॅट यू कॅन कोऑर्डिनेट टू द इंडियन एम्बसी ओवर देर. दोहा कटार सेबी मास्कारेनस म्हणलो एक दादलो बरो कम्युनिटी गॅदरींग करपाचो बरो रेकॉग्नायज. ही हॅज पास्ड अवे एंड दे नीड सपोर्ट टू टेक हीज बॉडी टू ट्रॅव्हल फ्रॉम दोहा कटार टू साऊदी बाय रोड आणि मागीर साऊदीसून बाय फ्लायट येवपा जाय. दिस हॅज हॅपन्ड लास्ट नायट. So now we would want you all through our mechanism over here get this correspondence. I will give you more details of Sebi Mascarenhas. Now this is one particular incident of death body adpak bab Sebi Mascarenhas ali. Pun अशें करून road travel जावो जे लोकांक आज परत येवपा जाय हुस्क जाता and wants to come because of visa is expired or whatever reasons. Now they need this kind of a support. How do you travel from Doha to Saudi? How do you travel from Doha to Kuwait? And where are the flights going to get connected? Visa issues आहाय तेंक कितको कनेक्ट करपा जाय. प्रत्येक गव्हर्मेंटान आपल्या गेल्या हेल्प करपाक एक हें केलां. पूण आमगे गोंयसून ही मेसेज गोंयकारांक थिंग वचपा जाय. कुवेट गव्हर्मेंटान ब्लँकेट एक्सटेंशन दिलो टील द 30th of March. कोणागेली विजा एक्सपायर जाल जाल्यार कुवेट नो प्रॉब्लम यू कॅन कंटिन्यू इट इज ऑटोमॅटिकली एक्सटेंडेड. सो प्रत्येक दुबई दिलो रिजनल सांगता दुबई दिलो. So here आता bits and pieces should come together and should be broadcasted through some mechanism which we would request the Goa government to do it. So Speaker sir, आम्ही सरकार को नामून कॅप्टन वेन्झी गल्फ गोवन हेल्पलाईन मिशन म्हणून आमकां कॉमेस केले आणि आमी एक नंबर दिलो. आमकां तेजे भरपूर क्वायरीज येयल्यो आणि ते क्वायरीज आमी NRI कडेन हिंगा थिंगा इन्फॉर्मेशन घेवन आमी तांकां पावती कोताय. सो हें आम चलयलो परस म्हाका दिसता स्टेट हॅज टू टेक द लिडरशीप ऑफ दीस एंड हॅज टू डू इट अहेड स्पीकर सर. And my request again is Doha Qatar to Saudi Ospa road arrangement for amgelo Bab Sebi Mascarenhas who has passed away. Tege family was support korpak mechanism tayar korcho so we can get his body. Thank you Speaker sir. Shri Viresh Borkar. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आसा की इतलो टेन्स सिच्युएशन सद्याक मिडल इस्टान जाल्लो आसा आनी हो सिच्युएशन वाडत चल्लेलो आसा. आतां मेन म्हटल्यार आमच्या गोंय सरकारान गोंयकार कितले मिडल इस्टान आसा आनी तांकां कशी सेफ्टी प्रिकॉशन्स ऑफ सेक्युरिटी दितले हेजेर खंय तरी स्टेटमेंट आउट करपाक जाय आसलो. आमी पळयता की केरला सरकार जो आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचो स्टेटमेंट आउट केला. एस्टॅब्लिशमेंट म्हळ्यार कशे ते प्रिकॉशनरी मेजर्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू त्यांच्या सरकाराच्या थ्रू कशें करूंक शकता हें ऑलरेडी तेंच्यांनी आउट केला. ही स्ट्रॅटेजीक सिस्टम जो आसा म्हाका दिसता गोंय सरकारानूय तो इम्प्लिमेंट करपाची खूब गरज आसा. आनी तें समज जायना नाल्यार जशें आतां वेन्झीन सांगलां आपणाच्या थ्रू आपूण कितें करता पूण त्या पद्दतीन तें जावपाक शकना. सरकारान हेजो फ्रंट स्टेप हो घेवचो पडटलो.
कित्याक आमकां पासून खुबशे कॉल येता कशें करपाचें कितें करपाचें हांव त्या दिसा जो कमिशनर आसा तेजे कडेन उलयल्लो एनआरए कमिशनर तांकांय रिक्वेस्ट केल्ली की कितें आसा म्हणल्यार आजून पर्यंत ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर डिपेंडन्सी दवरिल्ली आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कितें येतलें तेजेरूच हें करतलो सो म्हाका एक विचारपाचें आसा मुखेलमंत्र्याक की डेटा आमचो गोंयकार कितले आसा ह्या डिफरंट हितून नॅशनल लेवल डेटा आमचे कडेन आसा बट स्टेट लेवल जो डेटा आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हो प्रोवायड करपाक जाय आनी आमकां तेजेर इन्फॉर्मेशनूय दिवपाक जाय ह्या सभाघरान इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय कित्याक केन्नाय कितें जावपाची शक्यता आसा कित्याक आतां आमी पळयता की वॉर आतां थांबपाचो हेच करिना तो फुडें फुडें वयता आनी एक मेसेज जशें मायकल बाबानूय सांगला एक मेसेज गोंय सरकाराच्या थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचपाक जाय की कशें आमी पीस एंड हार्मनी ही प्रोटेक्ट करतले कशें आमी हे जो वॉर आसा हे जाता इतल्या प्रमाणान कशें थांबोवपाचो प्रयत्न करतले जितून इकॉनॉमिकल क्रायसीस ह्या देशभरान आमी पळयता आख्या वर्ल्डान पळयता ही क्रायसिसान वयतले कशें दिसता आनी हे समज आमी थांबयतले नाल्यार म्हाका दिसता हांगा बसून आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक रेजोल्युशन घेवन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पावोवपाचें दुसरें जे खूब गरजेचें आमी पळयता की पेट्रोलियम रिजर्व्स जे आसा जो आमचो डिझल आसूं जावं आमचे एलपीजी आसूं हे सगळे आयज आमी खुबशे डिपेंडन्सी जी आसा ती इरानाच्या थ्रू आमकां मेळटा हांगा 20% जो इराना कडल्यान बाकीच्या वर्ल्डान वयता जो पेट्रोलियम आसा तो क्रूड ऑयल आसा तो आतां हितून स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा आतां मायकल उलयलो की आमच्या गोंयकारांक आतां खूब त्रास जातले गोंयकारांचे जे ऑलरेडी एलपीजी वाडयलो 60 रुपया वाडयल्लो आसा एलपीजी आतां हेजो कारण कितें स्पिकर सर कारण हें आसा की सरकारा कडेन म्हटल्यार नॅशनल जो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान खरें म्हटल्यार रिजर्व दवरपाक जाय आतां आमी पळयता की दुसऱ्या कंट्रींचे तेंच्यांनी ऑलरेडी 3 म्हयने 6 म्हयने ऑलमोस्ट 1 वर्साचो पासून तेजे कडेन रिजर्वड आसा क्रूड ऑयलाचो जावं पेट्रोलियम जो हें आसा प्रोडक्ट्स आसा बाय प्रोडक्ट्स आसा हेंचो रिजर्व आसा आनी आमचे इंडिया गव्हर्मेंटा कडेन कितलो आसा इंडिया गव्हर्मेंट फक्त 25 दिसांचो म्हणटा सो 25 दीस म्हणटा तो अशेंच काबार जातले ऑलरेडी एलपीजीची रेट वाडयल्ली आसा आतां दुसऱ्या कोणूय बायरां कडेन घेतले दुसरे कंट्री कडेन घेतले नाल्यार तितून स्पिकर सर हेजी रेट शुअर 100% वाडटली तितून गोंय सरकार आपणाचें म्हटल्यार आमकां सरकाराच्या थ्रू कितें तरी प्रोवायड करचें पडटलें स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदतां स्ट्रॅटेजीक पेट्रोलियम रिजर्व जो आसलो तो 2021 एक डिसिजन घेतलो जेन्ना कोवीड टायम आसलो पॅन्डेमीक पिरियड आसलो की त्या टायमार असोच इश्यू जाल्लो तेका लागून एक डिसिजन घेतलेलो की हे रिजर्व जे आसा ते वाडोवपाचे आनी तितून स्पिकर सर दोन एरियेन हे रिजर्व करचे म्हणून घातलेले ते म्हणजे चंदीकुल उडिस्सा हांगा 4 MMT प्लांट घालपाचो हो जाल्ले पंडूर इन कर्नाटका हांगा 2.5 MMT प्लांट येतलो म्हणून घातलेले आतां स्पिकर सर हांगा अशें जाल्लें आसा की आजून पर्यंत हे प्लांट जाल्लेच ना कंप्लीटूच जावंक ना 2021 ते 2026 आयज आसा आमी आनी 26 पर्यंत हे कंप्लीट जावंक ना सो स्पिकर सर हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा पळय आयज हे डबल इंजीन सरकारान रियलायज करपाक जाय की एवरी नाव एंड देन हेंकां तेंकां ब्लेम करूंक जायना आमी कितें आमचे कडेन जाता तें करपाक जाय सो हे जे रिजर्व स्पिकर सर आयज हे रिजर्व समज ना आमचे कडेन नाल्यार हेजो इफेक्ट आयज आमच्या सामान्य लोकांक जातलो गोंयकार आख्या देशभरांतल्या लोकांक जातलो आनी हेजी दखल म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्मेंटान आयज घेवची पडटली ही जबाबदारी स्टेट गव्हर्मेंटान घेवची पडटली फाल्यां पेट्रोलूय वाडटले 25 दीस रिजर्व जो आसा म्हणटा पळय हो काबार जालो म्हणटकूच ऑटोमॅटिकली पेट्रोल डिझल बाकी सगळे डबल द प्रायस जातले जे डबल द प्रायस जावपाक जायना म्हाका दिसता हेजो जो हें आसा म्हणल्यार कितें हो प्रेशर येता जो प्रेशर सरकारान घेवपाक जाय कित्याक ही सरकाराची अपयशी ठरलेलें आसा कित्याक तेंच्यांनी टायमली समज हे रिजर्व दवरिल्ले आनी आमकां समज रिजर्व प्रोवायड केल्ले नाल्यार देशभरान एटलिस्ट 6 म्हयने तरी आमकां रिजर्व मेळटले आसले सो हें जाल्लें ना सो हें जावपाक जाय स्पिकर सर आनी एक खुबशी विनवणी आमी सगळे सभाघरांतल्यान करुया की सेंट्रल गव्हर्मेंट आयज पंतप्रधान आमचो आसा नरेंद्र मोदी जाय तेणेन खरें म्हटल्यार स्टेटमेंट आउट करपाची गरज आसली की एक पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाची कित्याक रिसंटली तुमी पळयला आसतलो जशे जो शीप आसा जो इरानियन शीप आसा ती एक नेवल आमच्या तितून देशान येवन ते ट्रेनिंग घेवन ते गेले तांकां त्या टायमार एक कर्टसी अशी एक तर स्टेटमेंट आउट जावपाक जाल्लो तो पंतप्रधानाच्या थ्रू एकूच स्टेटमेंट आउट जाल्लो ना आमकां ते पडलेले ना अशें जावपाक शकना स्पिकर सर हे एक टायमान सगळ्यांक मेळोन एक पीस एंड हार्मनीचो एक मेसेज सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्ट्री थ्रू एक्सटर्नल अफेअर्स हे मिनिस्ट्री थ्रू आउट जावपाक जाय आनी हे जो वॉर आसा जाता तितल्या प्रमाणात थांबोवपाचो प्रयत्न जो आसा आमच्या देशांनी घेवपाक जाय देव बरें करूं
Shri Alish Lawrence. Speaker sir, in calling attention Bob Michael and Bob Ullasan Alten is a very good calling attention. And attention is Ulopak, and I will support them also. So because amche zaite lok ahay tinga. There are a lot of people who have sacrificed their entire life, and suddenly there is a war. Tancher Burpur Akantela, and they are literally wondering what will happen. Things don't look very gloomy. The way things are going on, but certainly we expect a good solution. Goin Sarkar and Amka, Chief Minister's Office, as well as OST, the Chief Minister, Ashkon, Zaidi cases Amge Attat. We have brought people from America, we have brought people from where the office has helped to get us. In one case, a person from London who was bedridden was brought from London to Goa with great difficulty. He didn't have even passport. The office has helped us. This type of cases has previously हमका office and help kala. So I would request the government. Asli jo cases hai, we have to help them anyhow. The OST is very helpful. We can have a contact number from their office. Every state in NRI cell एक state in एक muncha nominate kala. And if they nominate kala and they phone number delay, then they number delay. Embassy also is helping, no doubt. We are in touch with embassy. Embassy that. So I would request the Chief Minister's Office to take up all these cases. We have to direct to the OS, to the Chief Minister's Office, and to the central government, to the Ministry of Home Affairs, and the concerned departments should help us, and the government should see, Chief Minister and the Office of the Chief Minister should coordinate to see that they are helped. Ashkun, Justice Metal, they have difficulties. People from Dubai, people from Kuwait don't have an airport. They either go from Oman or they go. I would request the Chief Minister, I'm calling the attention of the Chief Minister, there is a say that there are flights already flights from Kerala start to take back Indians. So we would request the Chief Minister, going san flights see that flights operate from Goa to bring them back. Ashe basin ki how people are feeling that Tenge state in Ekenzala facilities ala and Amzalna. Ke bashi zaina acha. Speaker sir, I would also request ata LPG and Ejole tasona. Ata amgele harvesting season start zatale. We require more than 20,000 liters just in 1 month, 1.5 months. I would require kind ek 12,000 liter mais lakle. So I would request the Chief Minister to make provision for us, at least for the harvesting season. Kite zal dale. By another 5 days, harvesting season start zata. Orsa दोन पीक काढता जे दोन पीक काढताय त्यांका second पीक एक आता हे लागतो आणि diesel लागतो. So I would request the Chief Minister, at least for agriculture purposes, price increase जाय नासतना तेच प्राइसाची दिवपा. Because sir, talking about LPG उलयता आसतना, I would request the Chief Minister to see whether we can give एक पाटी issue जाल्लो की prices we will be regulated. To see whether we can regulate the prices of the gas, just in case there is a more specific increase on the gas rates. Because sir, I think the government should look after these things. As far as the Goinkar bade hai, त्यांका वरत्यार पाक जे stranded आहे tourist वे है. जायते जण आमगे Goinkar भाव tourist मंगेला है तिंगा. तेही पथ पावल नाही. People coming from London who are coming as a stopover in Oman and Qatar and all those places. I would request them to get them, make arrangement for them to see that there is. Thode ile, no doubt. Etsan thode ile, Paule, the Vichan Paule from Delhi, Bombay, by traveling far. So Speaker sir, I would request the government on an urgent basis to tackle this issue because it is of utmost importance. Thank you, Speaker. Rudolph Fernandez. Speaker sir, calling attention जे उल्हास आणि आमचो मायकल आमचो कलीग यांनी हाडलेले बरेल्ले बरे आमचे कॉलिंग एटेन्शन तेजेर उलोवपाचें गल्फ वॉराचेर. स्पिकर सर, कितें आमचे खुबशे गोंयकार जे ट्रॅवल करताले गल्फ टू गल्फानूच भितर, तशेंच आमचे इंडियन्स जे आनी गोंयकार आमचे जे भायर स्टँडर्ड जालेले आहा ते खुबशे आमकां फ्रेंड म्हाका फोन करता. आनी कितें जालां तेंचे ते सायडीच्यान जे ओमान, काटर, दुवा ते सायडीच्यान तेंचे फ्लायट जे डायरेक्ट गोंया येताले ते बंद जालेले आहा. आनी ते गोंया येताले जाल्यार तेंकां रोड आयल्यान तांकां दुबाय वयचें पडटा. थ्रू दुबाय तेणी फ्लायट घेवन गोंया वयचें पडटा. ताका लागून ते फोनार
तांकांय विश्वास आहा सीएमाचेर कित्याक ते जेन्ना म्हाका फोन मारता ते म्हाका सांगताले की सीएमाक मातशें म्हण आनी आमचें मातशें अरेंजमेंट आमकां करूंक लाय म्हणून कितें आसता तांकां इंटरनल ट्रॅव्हलिंगेक तांकां त्रास जाता तशेंच खूब जाण अशें ट्रॅव्हलिंगेक करून गेलेले फावट ते शिरकोन उरलेले आहा आनी तांकां हॉटेलाचे मातशें अरेंजमेंट करपाक थोड्या कडेन पयशे आसना ताका लागून थ्रू एम्बसीज हांव एक्सटर्नल अफेर्सा कडल्यान आमच्या गोवमेंटान तर अशें कितें हेल्प केलो जाल्यार खूब बऱ्याक पडटलें आनी तशेंच इंडियाच्यान बील बोर्ड्स आहा बील बोर्ड्स थ्रू आमच्या गोवमेंटान जो आमच्या सीएमान तर ताका एक बरी मॅसेज घालीत जाल्यार आमच्या गोंयकारांक खूब थिंगासर बरें जातलें तशेंच आमचे पेट्रोल आनी गॅस तुमी जाणा जेन्ना वॉर जाता गॅर जाता तेन्ना गॅस आनी पेट्रोलियम हें सदांच वाडटा आनी ते मातशें कशे भाशेन कितें कंट्रोल करपाक म्हाका गॅरंटी आहा की आमचो ऑनरेबल सीएम हे सगळे जाग्यार घालतलो आनी गोंयकारांक आमच्या सांबाळटलो थँक्यू स्पीकर सर Shri Vijay Sardesai. Speaker, sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleagues Michael Lobo and Ullas Tuekar. Without being repetitive about the concerns expressed by the other members of the House, I would like to say that Goans are justifiably worried about the safety and future of their loved ones. Speaker, sir, आता रिजनलान म्हणले खूप जाण गेल्ले ते झिरकले म्हणून आम्ही आयकलां तुंय गेल्लो तसो तुंय झिरकल्लो म्हणून कोणूय झिरकूंक शकता हें वॉर जातलें म्हणून खबर नासलें हें वॉर फकत जातलें म्हणून खबर आसलें दिसता आमच्या प्रायम मिनिस्टराक ताजे पयलींच तो वचून ताका एवॉर्ड मेळ्ळा इस्रायलाक आनी तो येतकर मागीर तें स्टार्ट जालें आनी कोणाक इंडियन खबर नाशिल्लें हें खबर आसल्यार थंयच खबर आसूंक शकतालें आतां स्पिकर सर तें सोड कितें जालें तें जालें आतां आमचे गोंयचे आमी चिंतया आनी गोंयकारांचे चिंतया सरकाराक खबर आहा कितले गोंयकार गल्फ कंट्रीन काम करता ते आमचे कडेन डेटा बेज आहा काय आमी फक्त क्रायसीस जातकर उबे रावतात स्पिकर जर केरला असले राज्यान एक स्ट्रॉंग सिस्टम आहा टू ट्रॅक देयर डायस्पोरा मेंटेन कॉन्टॅक्ट विथ एक्सपॅट्रिएट असोसिएशन्स and coordinate with the Ministry of External Affairs when tensions arise in the Gulf. तांचो एक dedicated department आहा NORCA म्हणून non-resident Keralite affairs म्हणून आणि they have activated a coordinated response system which has 24-hour helplines and control rooms to assist expatriates and their families. Your helpline travel disruptions, visa problems, medical emergencies and stranded passengers हे सब्जेक्ट पळयतात स्पीकर सर केरळाचो सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी इंडियन एम्बसीजा कडेन कोऑर्डिनेट करता सो ओवरऑल जर सांगूंक वता जाल्यार केरला हॅज शोन अ वेल ऑर्गनायज्ड डायस्पोरा मॅनेजमेंट सिस्टम वॉट इज गोवा डुईंग हॅज द गोवा गव्हर्मेंट रीच टू गोवन डायस्पोरा असोसिएशन्स आमचो आमदार बाब वेन्झी विएगस त्या दिसा पयलो रिस्पॉन्ड जाता तो पळयलो की आय एम टॉकिंग टू दीस गाय गिविंग दीस नंबर ऑफ कोण तरी आमचो नोयल इन बहारेन आनी कितें हें कोणाचें काम हें सरकाराचें काम सरकार हॅज टू रीच टू गोवन डायस्पोरा असोसिएशन इन गल्फ कंट्रीज स्पीकर सर इफ द गव्हर्मेंट इज सिरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग गोवन्स it must establish a structured communication channel with these organizations immediately. State helpline linked to the Ministry of External Affairs and Indian embassies should be operational without delay. Speaker sir, government must clarify whether Goa government has a preparedness plan in case evacuation becomes necessary. Just now Reginald has spoken about evacuation. Speaker sir, we have seen large evacuation operations carried out by the government of India in the past during the Kuwait war. So at the state level, coordination with embassies, identification of Goan nationals, assistance to families and rehabilitation of returning workers. Yeah, important आहे स्पीकर सर. आता गोंयकार जे जोडतात ते हांगा remittances करतात. So what is the quantum of remittances coming to Goa? Have we got the data? कित्याक फाल्यां जर तांकां कामूच बंद जालें, can we absorb them in our system because the employment in the region can be disrupted and the economic consequences will directly fall on the households across the state who are dependent on the remittances from the Gulf. There will be also a direct impact on fuel prices. Already Brent has become 114. At the beginning of the war it was 76. It will become 114 Brent, which is crude oil. Speaker sir, any disruption in supply chains could lead in increase in petrol, diesel and LPG prices. We have seen that happening. Now let us look at tourism. Our tourism minister has been making visits to Dubai. Why? To promote tourism.
Now, can we realistically expect tourists to come? Tourists सोडूच आता हे बंद कर, हे रोड शो बंद कर पहिले. हे थंयच्यान कोणी येवचो ना. थंयच्यान ते आसा जाल्यार जीव आपलो राखून भीक मागून म्हणून अशी तांची स्थिती जाल्ली आहा. तुम्ही आनी ते रोड शो खंयचे करतात? स्पीकर सर, सो ऑल्टरनेटिव्ह टुरिझम स्ट्रॅटेजी आसपाक जाय. ही ऑल्टरनेटिव्ह टुरिझम स्ट्रॅटेजी तुमचे कडेन आसा काय कितें? This is not just a foreign policy issue, Speaker sir. It affects Goan families, Goan economy, our fuel prices, our tourism sector. Reginald is talking about Chief Minister intervening to give petrol at old rates when his harvest is coming up. Yeah, असले तुझो supporting the IDC chairman. So तू पळय हाजेर दिता जाल्यार हांव आतां डायरेक्ट क्वेश्चन मागता. सरकाराक कितले गोंयकार गल्फ कंट्रीन काम करता तो डेटा खबर आहा? सरकारान गोवन डायस्पोरा असोसिएशनाक कॉन्टॅक्ट केला. डेडिकेटेड हेल्पलायन आनी कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा इस्टॅब्लिश केला. डू वी हॅव अ प्रिपेरेडनेस प्लॅन इन केस इव्हॅक्युएशन ऑफ गोवन नॅशनल्स बिकम नेसेसरी? एस्टिमेटेड व्हॅल्यू ऑफ रेमिटन्सीस कमिंग टू गोवा फ्रॉम द गल्फ एवरी इयर हाजे कॅल्क्युलेशन आहा. And what contingency plan exists to deal with possible impact on fuel prices and tourism? Speaker sir, the House and the people of Goa deserve clear answers because behind the issue are thousands of Goan families waiting anxiously for reassurance from their government. Concrete जाय अशें जनरल नाका आनी मदींच भिवपाची गरज ना बी म्हणून सांगशात. कित्याक ते दिसा हाणें आमचे नरेंद्र सावयकारांचें उत्तर दिलां फेसबुकाचेर. ते ऑलमोस्ट डोंट पॅनीक, भिवपाची गरज ना. सो मुखेलमंत्र्यान बजेट पसून सोंपयतना तेंच उतर म्हणलां. तें बी सांगशात. भिवपाची गरज आसा ही इस्टॅब्लिश जाल्लें आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Cruz Silva. स्पीकर सर, एक कॉलिंग अटेन्शनचे उलयता आसतना म्हाका एक आमची चिंचणी गांवची एक बायलोची एक हायलायट करपा तेजेर. ती कुवेटाक काम करता. फाटीं 2-3 म्हयने जाली ती कुवेटाक गेल्ली काम करपाक. फॅमिली ती घरांत काम करताली. एक 2 म्हयने जाले ताचे हेल्थ बरें ना जालें आनी ते सारकें बस तेजें काम करपाक जायना जालें. ते गोंय येवपाक सोदताले पूण ते फॅमिलीन ताका वचपाक दिवना. बारीक बारीक ट्रिटमेंट दिलो आनी वयता जाल्यार ते एजंटाक पयशे दिल्ले ते गोरान वच म्हणलो. आनी तेजी ती फॅमिली सामकी पोर. ताजो घोव गोंय आहा, ताका तेजे हेल्थ पासून बरो ना, तेजे डायलिसीस चलता. धाकटी भुरगीं आहाय. पूण फाटीं ताका ते वर्स जालें कंडिशन आनी ते घरांतली भायर सरली आनी कशेय भाशेन ती इंडियन एम्बसीक पावली. कांय पयशे नासतना कांय नासतना आयज 4 तारखेर इंडियन एम्बसीन ताका शेल्टर होमाक दवरलो आहा. ताका जाता तितले बेगीन ताका घरा येवपाक जाय कित्याक आयज तेजी हेल्थ सामकें वायट जाल्ली आहा. जेसिका डायस म्हणून आहा तेजें नांव. तेजें हांव डिटेल तुका सोगलें दिता. सो जाता तितले तेजे पयलीं हेल्थ कंडिशन थिंगा इन्क्वायरी करचें, जाता जाल्यार थिंगा ट्रिटमेंट दिवचो आनी जाता तितले बेगीन ताका घरा हाडचें कित्याक ताजी फॅमिली ताका वचतली आहा. घोव डायलिसीस करता आनी धाकटीं भुरगीं आहाय. स्पीकर सर, तेजे भाशेन दुसरो आमचे सी फेरर्स आहाय. गल्फान तांचे वेसल्स वयताय आनी वेसल्स आमचे पास जाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज म्हणटा ते चॅनलांतल्यान पास जाले. ते सी फेरर्स टेन्शनाक आहाय. तांकां कावन्सिलींग जाय. तांचे फॅमिली टेन्शनाक आहाय. तिना ज्यो वेसल आहाय तांकां कावन्सिलींग करपाक एक सपोर्ट जाय. सो म्हाका एक कावन्सिलींग सेल कितें ओपन करचें म्हणून मागता. Yuri Almo. स्पीकर साहेब, खूप गंभीर परिस्थिती इन द गल्फ अँड एज वी आर टॉकिंग टुडे इन दिस चेंबर द सिट्युएशन इन द गल्फ कंट्रीज इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स अँड म्हाका दिसता एवरी मदर एवरी brother sister is looking at the missile strikes happening from their on their phone screens. Anik पयले सुवातेर speaker sir, a lot of people spoke. The anxiety is real, the fear is real, and it deserves much more than the silence from the Goa government. Why I call this silence, Speaker sir? Kirak, this did not begin yesterday. This has been happening now for quite a few days. When we say quite a few days, because we know that the Strait of Hormuz is where the world's oil, the world's cargo has been severely disrupted. Aj Qatar has declared the force majeure clause on its gas commitments. So this affects everyone all around the world. As I speak, the Brent crude cross was 114, is now $120 a barrel. It's because shipping companies have basically suspended their Gulf routes and
one very important, the tourism minister is also here. The undersea cables carrying internet traffic across the Arabian Sea has been cut. This was cut in the month of September. But this remains unrepaired because repair ships can't go to the war zones. These are very, very important when it comes to Goa. I'll explain to it. So, Speaker sir, this is Goa's story. This is a government of Goa has, according to me, planned and done nothing. Now, first I'd like to point out the answer, the reply. The reply of the Honorable Chief Minister, it says, it is clarified that there are no Goan nationals, but only Goan NRI. So this itself is wrong. In your reply, you say that there are no Goan nationals. Speaker sir, आज जोरीतोर बाब बेंजीन सांगला जोड जोड 2.5 लाख 2 ते 2 लाख ते 2.5 लाख गोंयकार साऊदी UAE कुवेट bahrain हिंगा काम कोताय they are stranded there. Now speaker sir, there are nurses, engineers, technicians, workers all across the Gulf. If we see, they pay for the school fees of citizens or of goinkars here. They pay for the home loans, they keep the families afloat. Anik jenna ami they are all across all the talukas. The first question, Bab Vijay also pointed out, the first important question is, how many Goans today are working in the Gulf? Does the government have any figures? Do you know it? Do you have a register? Have you connected to the embassies in Abu Dhabi? Have you connected to Doha or Kuwait or Qatar? Speaker sir, Goa specific count of registered workers, when the government so very confidently replies that there are no Goan nationals, we are all Indian nationals, but it says there are no Goan nationals, but only Goan NRI diaspora community. Speaker sir, आज जी Ministry of External Affairs e-migrate system, the system that they use, these carries registration data. So, म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीचे कर्तव्य जाता that you need to immediately ask for the Ministry of External Affairs to give you the e-migrate system data. जे गोंयकार आहा. This is the first thing. जेन्ना e-migrate data म्हाका दिसता साधारण, whether Chief Minister will write directly to the External Affairs Minister, or we need to make this data completely public. I got to know Chief Minister, it is clear there are no Goan nationals, but only Goan, the typing error, huh? Na, Goinkar na, Goinkar resident na, Ingache resident kon nahi tinga. Speaker sir, that answer wrong dila. Speaker sir, आज e-migrate system उंटाय तो हा, e-migrate system. Speaker sir, आज 1919 जेन्ना Saddam Hussein also जेन्ना he invaded Kuwait, there was a short notice then, but a lot of people were evacuated. I think the Maharashtra government has acted. They have evacuated so many of the people. I think Goa government is the only government that has not acted. परच्या दिसाक जेन्ना बाब म्हाका दिसता बाब एल्टन उलयल्लो चार्टर धाडपाचे हाडपाचे लोकांक चार्टर बिटर आहाय कितली आहाय आतां ही चार्टर तुम धाड लोकांक हाडपाचो प्रयत्न तुमी कोतले काय कितें आज बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल नंबर टू कॉल you have given us all the numbers belonging to all the embassies and their supporters. What about Goa? Why can't Goa have its own number? With whom do they contact? Not a single officer designated. You are saying Chief Secretary today or the NRI Commissioner, but the people don't know this. There is nothing gone out from the communication, from the government. Speaker sir, I demand कि एक Goa specific number, helpline, this should be basically announced immediately. A collectorate level staff in each district should be kept for just coordination. Speaker sir, आज जे emergency management of ministries of external affairs, anik Indian embassy, they have to be directly in touch. NRI commissioner is helpful, the chief minister's office, Joshi Bab is helpful, but that does not resolve it. We need, there will be large scale cases. And ye म्हाका दिसता
immediately Mukhil Mantri, when we speak about this, you need to give us a commitment that these numbers would be put and it would go as a communication. Speaker sir, jenna a fuel crisis jata, a fuel crisis today, because India imports 85% of its crude oil, definitely it will have a severe effect. It is said that petrol and diesel are already projected more to be elevated to 5 rupees and 10 rupees. Speaker sir, as of Parinam today, if we look, especially the calling attention has एक मोर्मुगांव पोर्टाचेरूय उल्लेख जाता आनी हेजेरूय हेजो इफेक्ट जातलो because Mormugaon port, speaker sir, is a major port and is a backbone of the export economy of our country. And today, most of the ships are diverting from the Strait of Hormuz via Cape of Good Hope. Via this cape, they are all diverting today. And आज आमचे जे केजू export जाता, जे spice traders जाता, this happens to the Gulf of Jabal Ali in Dubai. पयर तूं गेल्लो, जबल अली गेल्लो, तूं दोहा गेल्लो, तुवें ट्रॅक चोयल थिंगा, हेजे फॉर्म्युला ट्रॅक. स्पीकर सर, म्हाका दिसता every day, every delay is a financial loss for the state of Goa. Today, immediately in the morning, I raised a 0 hour. I believe you have to convene a meeting immediately of the Goa Chamber of Commerce, of the export community, and you have to look at what relief can be given, what help and what assistance can be given. It's because of the war is happening there, but the effect will come. I remember Jenna, Kerala government, today they are active. COVID जातले मग इतले time रावलो. I believe that the chief minister needs to immediately move the tempo, move the gears. Because sir, ये एक port sector, mining sector, exporter, tourism industry चे जे सगळे मुनीस आसा, freight relief, export incentives, you need to call for a meeting. Because sir, इंटरनेटाचेर हांव जेन्ना सुरवातेक जेन्ना उलयल्लो, हेजो परिणाम can come big time on the tourism industry. Why I am saying that, Speaker sir, is because the Arabian Sea is crossed by undersea fiber optics, and basically a large portion of these, Speaker sir, of India's international internet traffic today is damaged in the Red Sea. As we are speaking from September 2025, and as we are speaking, Speaker sir, they cannot repair this. If they cannot repair these ships, because this is in the conflict zone. Munche Zoritor, Speaker sir, your internet cables are going to get affected. That means we are going to have slower calls, dropped calls, failed transactions. Consider this, we are a tourism economy. And if we talk about hotels and homestays and travel agents, tour operators, because of online, everything happens through online booking platform. But this internet being snapped is also going to happen. And it's because of example, Germany Zoritore transaction to try kele. You try to book a hotel, then through the payment gateway, it breaks out and goes to Bali, and then because the tourism industry could also collapse in the state today. Aaj maka dista BPO and online, ejay maka dista Mukhil Mantri measures घेवपाक जाय. It will go so bad that UPI transactions can also fail. So all that we see is the IT department, internet service providers, engage meeting. Immediately preparation korba. Nothing stops you from calling and looking at the futures. Because आज जे ये खूप गरजेचे है that we establish a Gulf crisis helpline within 48 hours. We need to obtain a table of Goa specific count of workers. How Shabashki did Bab Wenzik. He was the first fellow to start. I remember he was in the car dialing people, trying to get them and talking around. So the government, it was your duty to do it. We need the data from Ministry of External Affairs e-migrate system. You can get that data of how many Goans are there, what evacuation protocol can happen. Speaker sir, Bab Rijnaldan point kele about people coming back. So, एक mass return contingency plan, contingency plan through Goa State Disaster Management Act. I always say that our disaster management is itself a disaster, but we have to look at their accommodations, re-employment, facilitation. All these things the Goa government needs to look into. Petroleum product, the ministry for priority for the fuel buffer allocation. I think Honorable Chief Minister in the morning told us that he spoke to him
physically, but I think we need you to give us written assurances. The people of Goa will start panicking in a few days if the war escalates to the way it is going through. Because Iran has made a statement they can go through it for up to 6 months. We have up to 25 to 30 days of reserve. So the Goa government needs to be on an alert mode. You need to convene an emergency economic coordination meeting. Emergency economic coordination meeting between Goa Chamber of Commerce, between Mining Association, Tourism Department, IT departments. Because म्हाका दिसता गोंयकाराक सदांच Gulf country they always had a special relation. Our people went there to build their cities as well. And in turn we build our cities as well. The least today that the government can do is stand by these families. Speaker sir, we need to pick up the phone. We need to call the embassy. The government needs to set up a helpline. You need to make sure that you talk to the people. And if we remain silent, Speaker sir, म्हाका दिसता we will be caught for this inaction. The people of Goa and the people in the Gulf and at home deserve a government that governs, not that remains silent. Thank you, Speaker sir. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर हाजे रिलेटेड म्हजे कलीग सगळे वेगवेगळ्या विशयाचेर तेंच्यांनी हायलायट केली. ताच्या पयलीं हांव जस्ट पेट्रोल आनी LPG गॅस कनेक्शन. स्पीकर सर आमचे डिपार्टमेंट ऑलरेडी जे सप्लायर्स आसात म्हणजे कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल सिलिंडर डोमेस्टीक सिलिंडर्स हांच्या खातीर तेंच्या कडेन ऑलरेडी तेंच्यांनी उलयल्या आनी आमी ते रिस्टोर करतले. खंयसरूच कमर्शियल सिलिंडर सुद्दां जो आहा पळय न्ही तो शॉर्टेज जावचो ना. म्हणजे डिपार्टमेंटान तितके खात्री घेतल्या फुडल्या दिसांनी सुद्दां कमर्शियल सिलिंडर जो आहा तो मेंटेन दवरतले आमी. तर ती तितकी काळजी जी आसा ती म्हणजे डिपार्टमेंटान घेतल्या. सेकंड स्पीकर सर आतांच उलयता आसतना सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे विशय केले. तातूंत हांव एक 2-3 येता. देर इज एन क्लॅरिफिकेशन रिगार्डींग द नो गोवन नॅशनल जो युरी बाबान म्हटलो. The correct legal term is an Indian national and not the Goan national because it is a Goan national. Okay, and आम्ही जे म्हणता पळय न्हू they are having the Indian passport with status त्यांचो NRI आहा. Okay, status is NRI but they are the Indian national having the Indian passport. Okay, regarding this there is an NRI so email address, email ID आणि helpline already existing. पण ताका वायड पब्लिसिटी दिवपाचें काम जे आसा पळय न्ही तें वायड पब्लिसिटी दिता आनी वी आर गिवींग द हेल्पलायन नंबर ऑल्सो सो दॅट पीपल कॅन कनेक्ट. तुमी म्हटलां तशें हांव 24/7 हो रिसीव करपाक सुद्दां ताची सोय जी आहा पळय न्ही ती अवेलेबल करता. स्पीकर सर जस्ट म्हणजे आमच्या NRI कमिशनर आतां पर्यंत वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन हे खुबशे फावटी सांगलां की तुमी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन NRI कमिशनराक करात म्हणून आनी एप्रॉक्सिमेटली 2 लाख लोक रजिस्टर्ड जाल्यात. बट डिटेलान आपली सगळी एक एकदां डिटेल्स दिना किंवा अपडेट करिना. स्पीकर सर बरेचशे फावटी टुरिस्ट विजाचेर थंय वता आनी टुरिस्ट विजाचेर वचून थंयसर जॉब करता आनी मागीर बाकीचे प्रॉब्लेम फेस जाता. हांव तितूर वचना बट बरेचशे जाण एक्चुली आज एक तो संकल्पाचो क्वेश्चन आशिल्लो. बऱ्याच जाणांनी बरीच दुकानां ओपन करतात आनी भायर व्हरता म्हणून पयशे घेतात. आतां जे म्हाका क्रुजान सांगलेलें पळय न्ही द सेम थिंग. ह्या लोकांक इट इज एन ऑथेंटीक नासल्या शिवाय आनी इट इज एप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आसल्या शिवाय अशा लोकांच्या बरोबर कोणीच डील करचें न्ही हें हांव परत परत सांगता. तरी सुद्दां हजारांनी लोक जे आसा पळय न्ही हांकां बळी पडत आसता की ते आपल्याक भायर वता म्हणून लोकांक पयशे दीत आसात. तेन्ना ही सगळी शॉप्स आमी जे पुलीस दिसता ते शटडावन करता ताका काडटा भितर उडयता वेगवेगळे. बट लोक इतलो क्रेजी कित्याक आसा म्हाका कळना कारण पयशे दिवन वयल्यान आनीक अडकतात. म्हणजे वयल्यान तर हांवें पळयलें की एक केस त्यांनी पयलीं पयशे घेतल्या तूं भायर चल आनी मागीर थंयसर तुजो चेकूय दी म्हटलं आनी ती चेक बाउन्सची केस घातली परत तेजेर. म्हणजे आपल्याचेर कंप्लेन करता म्हणून चेक बाउन्सची केस घातली. दॅट इज विथ द संकल्पन कंप्लेन जी दिल्या तेडे. आय हॅव द रिकॉर्ड म्हणजे आतां पर्यंत जवळपास 18 अशे एजंट जेंचेर आमी FIR फायल केल्या तांकां केसी चार्जशीट केल्या की ह्या लोकांनी वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळ्या कंट्रीत धाडल्या आनी ते स्वता जे आसा पळय न्हू ते मागीर थोड्या दिसांनी नाच जातात. तर ते असल्या लोकांक कोणी बळी पडचे न्ही हें हांव सांगता. त्या खातीर सर्वसामान्य थंय आसलेल्या लोकांक डेफिनेटली आतांची CSची मिटींग म्हणजे CS इज ऑलरेडी इन द मिटींग विथ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स. एकदां जाल्या उपरांत आमी पुराय स्ट्रॅटजी बाकीची आमी डिसायड करता
की गोवन्स जे थंयसर कोण आसात म्हणजे गोवन NRI जे कोण आसात थंयसर तांकां आमच्या ऑफिसाक कोऑर्डिनेट करपा खातीर थंयसलो त्यांचो इवन दो फ्युचर प्लॅन किंवा त्यांच्या कडेन कोऑर्डिनेशन करून जेंकां आसत जाल्यार डेफिनेटली ती सोय आमी अवेलेबल करून दिता आणि ताकाच लागून आमी मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या बरोबर कंटिन्युअसली इन कॉन्टॅक्टान आसतले स्पेशली 2 केसीस ज्यो सांगल्यो त्यो दोनूय केसीस म्हाका डिटेल्स दिवच्यो हांव म्हज्या NRI कमिशन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल ऑफिसा कडेन कॉन्टॅक्ट करून त्या दोनूय केसीस तांकां पर्सनली मदत हांव करपाक लायता बट इन लॉंग रन म्हणटा तशें इट इज एन गोवा गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस कारण गोंयकार खूब जाणांक क्वेट म्हणजे फॉरेनाक वचपाची आनी फॉरेनाक जॉब करतात खूब जाण अशा पद्दतीन आसात ते जर त्रासान आसत जाल्यार ताका मदत करपाचें आमचें कर्तव्य आसा आनी तें करपा खातीर हांव म्हजे NRI कमिशनर आनी मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या ऑफिसान फुडले सगळी जी एस्टाब्लिशमेंट करपाक जाय आनी ताच्या खातीर कॉर्डिनेशन करपाक जाय हे कंटिन्युअसली कॉर्डिनेशन करपा खातीर सेलूय उबो करता ज्या सेलच्या मार्फत कंटिन्युअसली दे कॅन कॉर्डिनेट विथ आवर डिपार्टमेंट आनी ताका वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड जाय तो सपोर्ट तांकां आमी दिता विदीन स्पीकर सर हांव आतां म्हटलां की हांव CSची आत्ताची मिटींग जाल्या उपरांत विदीन 2 days आमी कंप्लीट करता ते म्हाजे कडेन डिटेल्स दी न्ही तूं इंडियन एम्बसी मातशें धाडून तेंगे कर आजूच डिटेल दी आजू दिता No, Speaker sir, just a request. Will you convene a meeting with all GCCI and all these people when you'll call them about Speaker sir, regarding the business, आमी हाज्या संदर्भात फर्स्ट थिंग इज थंय जे आशिल्ले NRI गोवन्स आसा तांकां मदत करपाची आसा रिगार्डिंग द बिझनेस वी कॅन थिंक लेटर वी कॅन हॅव द विल कंडक्ट द मीटिंग विथ देम आफ्टरवर्ड्स ना कितलो स्टॉक हा LPG चो कितलो स्टॉक that the Goa government has for how many LPG days? चो स्टॉक इज सफिशियंट आसा For how many तांचे days? फुडलो 1 म्हयनो तरी जो आहा पळय न्ही खंयसरूच कमर्शियली कमी जावचे ना रेजिडेन्शियली जावचे ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया is making arrangement from the other countries also. No, the state of Goa has what capacity? State of Goa already म्हणजे डिपार्टमेंट सुलेली फुडलो म्हयनोभर जो आहा पळय न्हू एज अ कमर्शियल यांच्या कडेन सुद्धा कमर्शियल सिलिंडर सुद्धा ते पावयतले म्हणून आणि विदीन अ मंथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विल मेक द अरेंजमेंट प्रायस रायजाची कितें आसा पेट्रोलियम प्रायस रायज जावपाची स्पीकर सर दिस इज एन ऑल इंडिया लेवल अँड दिस इज एन आमी जेका म्हणटा की जो क्रायसीस जाले प्रायस कंट्रोल करपा आत्ताच्या घडीक तरी तेजेर कांयच सांगू शकना LPG ऑलरेडी वाडयले बिकॉज सर इट इज एन ऑल इंडिया लेवल डिसिजन इट इज अ ग्लोबल सिनारियोच्या कारणान जाल्लो स्टेट लेवलाचेर वेट दिवपाचें हें करपाचें विल टेक डिसिजन आफ्टरवर्ड्स So calling attention, Shri Yuri Alma, LOP, Shri Alton Costa, Shri Carlos Ferreira, Shri Vijay Sardesai, Shri Vanze Vegas, Shri Cruz Silva, Shri Viresh Porkar, all MLAs, please call the attention of the Chief Minister. Because sir, fear and anxiety due to the rising number of persons engaged in commercial sexual activities in Goa and the growing vulnerability of women and children to trafficking and exploitation. The matter is of urgent public importance as studies indicate that the women and children engaged in commercial sexual activities would be nearly 1% of the state's population. The study made by a professional and recognized anti-trafficking organization points out to women and children स्पीकर सर मातसो पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो जे वाचता पळय न्ही तितूर टोटल म्हणजे स्टेटीची बदनामी जावची ना कारण त्या खातीर हांवें ते चेंज करपाक लायलें तूं पॉप्युलेशनाचे हेजेर वयता म्हाजें एकच म्हणणें हांव ना हांवें कॉलिंग अटेन्शन डेफिनेटली घे म्हटलें इट इज अ कन्सर्न ऑफ मॅटर पण त्या खातीर थोडेशे चेंज खंयचोय रिपोर्ट हाडून खंयसरूय लावन आमी हावजान जेन्ना उलयता तेन्ना स्टेटीची बदनामी जावची ना माय Speaker sir, see, ना no, तूं Speaker एक sir, गजाल no, लक्षात no, घे no, मुद्दामून let me, सांगता you give your reply. See, How state speakers- Badnami no, Speaker sir, this is a report given by the nodal agency for Goa Police. This is an agency that is for Goa Police. Speaker This is a sir, report. Speaker sir, that is not an agency, that is a working with the Goa Police. So, Speaker sir, That it is NGO working. with the So, Goa so, Police. but, Speaker स्थानिक sir, काढलेलो डेटा म्हणजे गोवाच्या पॉप्युलेशनाक हे करू नका. Because sir, the study made by professional and स्पीकर recognized सर त्या खातीर न्ही anti-trafficking हांवें स्पीकर सर Let म्हाजी me इतकी read, रिक्वेस्ट let me read. स्पीकर सर ताका जे सेक्रेटरीन जे फायनलायज करून दिला पळय ताका कितें सांगपाक जाय आसलें ते आमचे आन्सर घेतल्या उपरांत आपले वाच असले सेक्रेटरीन जे फायनल करून दिला पळय तुका मागीर रायट आसलो तू हे पोस्टपोन करता ना तू पयली सेक्रेटरीन कितें फायनलायज करून दिला अरे, तितकेच वाच न्ही the तू steps बाकीचे the जे वाचू government is नका taking to माझ्या propose आन्सराच्या उपरांत and तुका to take फुडलें a deal उत्तर with पळय this तेन्ना ते form ठरय of न्ही तूं exploitation, considering it is not just as a law and order but a social and human right issue. रायट And reply. त्या खातीर तू पयली तुजेच वाचून कित्याक म्हणजे तू पयली एक्सप्लेनेशन दिता स्पीकर सर आय एम आन्सरींग ऑन वेनसडे
आनी सगळे कॉलिंग अटेंशन पोस्टपोन करप Dr. Divya Rani, MLA, please call the attention of the Chief Minister. घेतलो फुडल्या विकाल म्हणून सांगला कित्याक फोंडा इलेक्शन जाले म्हणून असेंब्ली जरा सोंपाना असेंब्ली वील कंटिन्यू तुका कंटिन्यू करपाचें नाल्यार सोंपया Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of farmers from Sattari Taluka due to frequent damage of crops by wild and domestic animals, adversely affecting their livelihood and stable source of income. A large part of Sattari Taluka is predominantly agricultural land, where farmers cultivate a variety of agronomic and horticultural crops. However, most land holdings are small and fragmented, up to 2,000 square meters, and they mostly grow paddy and seasonal vegetables. A significant portion of the land consists of encroached properties. Therefore, these farmers are not eligible to avail of infrastructure benefits like fencing, irrigation facilities, agricultural machinery and other support under the Krishi Card scheme. While the government consistently encourages farmers to become self-reliant in agriculture and allied service activities, many women farmers in Sattari Taluka who cultivate paddy and vegetables without hired labor are facing severe challenges as their crops are frequently damaged by wild and domestic animals, adversely affecting their livelihood and stable source of income. Maybe with a change in policy amendment, such assistance may be granted against a formal undertaking from the beneficiaries, that is the farmers, that they will maintain the provided infrastructure and continue cultivation for a minimum period of 10 years. Failure to comply as per Honorable undertaking Member, will result in you the finished revocation. present. अजून सोंपलें न्ही I request the Honorable. I'll read first. मागीर उलयता तुज्या. The government is taking all necessary steps to protect agriculture, horticulture cultivation in the state by implementing the 34 numbers state sector scheme, 15 number centrally sponsored scheme, and 4 numbers of the central sector scheme through the Director of Agriculture. The lists are as below. Okay, the Human Resource Development in Agriculture, Shetkari Aadhar Nidhi, the State Agriculture Award, Special Agriculture Awards, interest subsidy on the loan of the agriculture and allied activities, development of horticulture, government intervention of the control of price rise scheme. It is a Western Ghat development program, development of the mango orchard in commercial lines, development of the kitchen gardens, assistance for the protected cultivation for growing the flowers and vegetables, assured price for the agriculture produce. It is 50% assistance for the hybrid coconut seedlings. It is the desilting and revitalization of the ponds and tanks, promotion of the vegetables with assured market, promotion of the beekeeping with the honey production, assistance for a cultivation of the vegetable by self-help group and individual, assistance for the creation of the agriculture infrastructures, Kara Suraksha insurance, promotion of the organic farming, development of the manure and fertilizers, assistance for the purchase of the agriculture inputs, ST farmers, agriculture assistance to purchase of the agriculture inputs for SC farmers, the scheme for the crop protection in agriculture, assistance for the sugarcane plantation material, assistance for the high yielding and certified seeds, promotion improved technologies in food grain crops, revitalization of khadan land by seed distributions of salt resistant paddy varieties, assistance for fencing, assistance for the community farming, promotion of the Sri Anna millets cultivation in the state of Goa, one-time assistance for the farmers for the removal of weeds, shrubs, bushes, aquatic weeds by hiring the power-driven machineries or the equipment manually, modified scheme for the custom hiring service in agriculture, promotion of the mechanized in agriculture, centrally sponsored scheme by the 6040, National Mission of the Agriculture Extension and Technology, Pradhan Mantri Krishi Sanchayini Yojana, per drop more crop. It is National Horticulture Mission, state level nodal agency for the watershed Goa, National Project for the Soil Health and Fertility. It is an Parampragat Krishi Vikas Yojana, National Mission on the Natural Farming, National Food Security Mission, Oil Palm, National Food Security Mission, Oil Seeds, National Food Security Mission, Pulses, PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana, agroforestry implemented by the Forest Department,
rain-fed area of development implemented by RCR, submission of the agriculture mechanism, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, PM Kisan Coconut Development Board Program, New National Biogas and Organic Manure Program, Namo Drone Didi. Apart from the above, the new zonal agriculture office by building in nearing competing at a Valpoy and will be the fully functional for the farmers, which will boost the farms in the Sattari. स्पीकर सर हांव जे उलयता ते आमचे जे लँड आसा हे जे फार्मराचे बिकॉज इट इज इन एनक्रोच प्रॉपर्टी द लँड इज एनक्रोच म्हणजे दे आर आल्वारा वॉट एवर ताजे खातीर अंडर कृषी कार्ड स्कीम they are not getting facilities like irrigation facilities, fencing, they तांकां मेळना and these are like small plots, 1,000, 2,000 square meters and mostly women are the like women are cultivating, म्हळ्यार भाजी रोयतात or some small crops like that. But the thing is that even फुलां आनी हें सगळें पण ह्या just last month एक म्हयन्यानच एक 8 दीस की 10 दिसाच्या हातून म्हणजे 2-3 पंचायतींनी एक टायमार अशे 2-3 वॉर्डांनी सेम इश्यू जाले गवे रेडे आनी रानडुकर येवन डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप जे तांणी रोयिल्लें. People are going into agriculture, want to grow and improve their empty fields, but because of this issue, it is creating a lot of financial issues for them. And under Krishi Card scheme, आमचे maximum farmers asa over 5,000 Krishi Card asa, but आमचे हे जे थोडे Krishi Card asa under that scheme, because the land doesn't belong to them. ओनरशीप ना म्हणून तांकां फेन्सिंग आनी हें मेळना. तुमी तर कितें तरी मातशी पॉलिसी तर अमेंडमेंट केलो आनी एक अंडरटेकींग घेतलें की बाबा 10 वर्सां ते थंय रोयतले कित्याक सो दॅट टुमॉरो समबडी मे फेन्स एंड सेल द प्रॉपर्टी. तुमी तर ते अंडरटेकींग घेतले तांचे कडल्यान की 10 वर्सां कंपल्सरीली देल प्लांट समथींग एंड देल हें सो तें तरी करून तरी तांकां खूब फायदो जातलो. नाजाल्यार जे पळय कोण आतां एग्रीकल्चरान हात घालता ती मातशी आतां फाटल्यान सरता कित्याक तांकां मेळना म्हणून बेनिफिट्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट. मातशें तुमी पळया माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगता. Rivers Burger. सीएमान रिप्लाय दिल्या खुबश्यो स्किमी सांगल्या आनी त्या स्किमीचोय रिप्लाय आसा आनी एक मान्य जो आमदारान हें केला की जे जागा आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा जावं आनी कसली जागा आसा आनी हो जेन्युअन इश्यू आसा कित्याक खूब कडेन हो प्रश्न येता कित्याक लीज लँड म्हणून एक कृषी कार्ड करपाक शकता. हांगा म्हाका दिसता ह्या लोकेशन म्हणजे 70 ह्या भागात ते करूंक मेळना कित्याक सरकारी जमिनी म्हणून दाखयल्ल्यो आसा आनी त्या कारणाक लागून हें करपाक मेळना. सो हेका लागून एक पॉलिसी स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क करपाची गरज आसा आनी हें म्हाका दिसता हेच्या पयलीं आमी डिस्कस केल्लें आसा. हें डिस्कस करून आमी सांगलां की खुबशे फार्मरांक जे आयज कितलीशे प्रमाणान काजी रोयता जावं बागायदार करता सो हें सगळें जेन्ना करता तांकां तो न्याय मेळपाक जाय. कृषी कार्ड जे आसा जी सुविधा बाकीच्या शेतकारांक मेळटा थ्रू कृषी कार्ड ही सुविधा तांकां मेळना आनी हे सगळी स्किम्स ज्यो आसा ह्या मुखेलमंत्र्यान रीड आउट करून दाखयलेले आसा ह्यो सगळ्यो स्कीम जेन्ना कृषी कार्ड आसा तेन्नाच ती अवेलेबल जाता. सो हें करतलो नाल्यार म्हाका दिसता एक थोरायेन एक डिसिजन सरकारान डिपार्टमेंटान घेवपाची गरज आसा. दुसरें म्हटल्यार स्पीकर सर हे जे जितल्यो स्किमी सांगल्या ह्यो बऱ्यो स्किमी आसा आनी अश्यो आनीकूय स्किमी येवपाक जाय. पण एक आमकां दिसून येता की बजेटान पासून जे पयरचे बजेट आउट केले तितून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो जो बजेट आसलो तो डिक्लायन केला कमी केला. हांवें पयलूच जेन्ना सांगलेलें की हो वाडपाक जाय आसलो पण तो वाडोंक ना. आतां इतल्यो स्किमी समज आसा आनी ह्यो अप्लाय करता हांगा खूब फावटी डिले जाता. आमी पळयता की खुबशे आमकां जे कामां जावपाक जाय जो शेतकारांची आमकां रिक्वेस्ट येता त्यो रिक्वेस्ट जायना. हांगा 1% सकयल जेन्ना एग्रीकल्चर बजेट आउट करता सरकार सो तेन्ना एक दूख दिसता की हे कशें फुलफील जातलें. हें फक्त 70 पुरती ना गोंयभरान हेजो विशय फुडें वयता. सो ह्या मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हे वाडोवपाक जाय आसलें बजेट तें वाडलेलें ना. हितून एक तकलेन हे विचार येता शेतकारांचे तकलेन विचार येतले की एक सपोर्ट प्रायस सिस्टमूय गरज आसा. जे आमी काजू प्लांटेशन आमी पळयता तितून सपोर्ट प्रायस सिस्टम व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक जेन्ना काजूचो ड्रॉप जाल्लो नाल्यार तांकां सपोर्ट प्रायस ना जाल्यार आनीक लॉस जाता. सो हे सिस्टम समज इम्प्लिमेंट करतलो ताका बजेटूय जाय. सो बजेट एलोकेशन सारकें ना. सो दोनूय गोश्टी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान लक्षांत घेवपाक जाय. आयज तेंचे कडेन पोर्टफोलियो आसा फायनान्सूय आसा
एग्रीकल्चरूय आसा. हे दोन्ही पोर्टफोलिओ लक्षात घेऊनच हेजेर विचार करून हे काम सगळ्या शेतकऱ्यांक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय. श्री प्रवीण शेट. जे कॉलिंग अटेंशन आयज मॅडम दिव्या राणेन हाडलें आसा ते इन फेवर ऑफ चडशे शेतकाराक बेनिफिशियल जावपाक जाय अशे विचार घेवन येयल्ले आसा. आज जे सत्तरी आनी मय ही दोनूय जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा स्पिकर ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज रुरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्या कारणान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेतकार खूब आसा पण जाला अशें की जी जमीन आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा आनी तेका लागून हेजे ताबो आहा तो आजून आमच्या लोकां कडेन पावलो ना. आमचे जे फाटल्या 2014 जो एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप अँड ग्रँड ऑफ लँड एक्ट जालो त्या कायद्याच्या नुसार आज सरकारान आपल्या कडेन ताबो दवरलेलो आसा आनी ती ग्रँड आयज दीत आसा लोकां कडेन. पण स्पिकर सर आयज आमच्या सरकारान जे डिसिजन घेतलेलें आसा तितून आज शेतकारां कडेन हो ताबो येयलो ना. शेताचो ताबो जर आज सरकारान तांकां दिलो आतां दीत आसा म्हणजे सतत जायत आसा पण त्याच पुरतो रिलीफ मेळपाक लागून जे आमकां शेत पिकोवपाक लागून ज्यो सवलती मेळपाक जाय आयज खुबश्यो आमच्यो गव्हर्मेंट स्किमी हांगासर मांडलेल्यो आसा स्पिकर सर सीएमान आनी अजुनूय नवे नवे येत आसा पण हितूंतलो लाभ आमकां मेळना स्पिकर सर. पूण हांव मागतां आमच्या गव्हर्मेंटान ह्यो ज्यो शेतकार आसा जे पिकोवपाक शकता पण कितें डॉक्युमेंटेशन सारकें नासल्या कारणान थोडेशे रिलॅक्सेशन आमकां दिवचें जेणे करून ज्यो सगळ्यो स्किमी आहा त्यो आमी एप्लिकेबल करूं शकता. हांव सांगपाक सोदतां स्पिकर सर की एकूच एक पंप जर घेतलो जाल्यार जाग्याचे 114 फॉर्म आसल्यार ना जाल्यार ते आमकां मेळना. पण हे जर सरकारान जर आमकां रिलॅक्स केलें खंय तरी जो कसयता तेजी जमीन आसा आनी तेच्या कडेन पोजेशन तेजें आसा हें दाखोवपाक जशें ऑनरेबल मेंबरान सजेस्ट केलें की एक एफिडेविटाच्या आदाराचेर तेणी जर आपूण हमी घेतली की आपूण तें कमयता पिकयता अशे तरेचे जर स्पिकर सर एफिडेविट जर घेतलें शेतकाऱ्या कडसून जाल्यार ती स्कीम ताका एप्लिकेबल जावपाक जाय अशें कितें तरी ते अमेंडमेंट किंवा ही सुदारणा आमकां करपाक जाय स्पिकर सर आनी ही करची अशी मागता. तशेंच दुसरें जे लॉस ऑफ क्रॉप जाता ड्यू टू एनिमल्स तेका लागून जे स्किमी एप्लिकेबल जावपाक जायो ह्यो स्किमी सुद्दां ह्या हितून इन्क्लूड करपाक जाय स्पिकर सर. आज आमी शेतकार आमचे खुबशे त्रास काडटा आनी पिकयता पण जे नासतूस जाता ह्या जनावरां मुळे हांकां जर प्रिवेंट करतलो जाल्यार स्ट्रॉंग अशे थंय कंपाउंड घालचें पडटा फेन्सींग उबें करचें पडटा आनी दर वर्सी ते आपलें मॅन्युअली करप हें शक्य जायना स्पिकर सर. कॉस्ट खूब आसता ताजो आनी लेबर कॉस्ट आसल्या कारणान मागीर लोक मागीर नॅचरली कमी करता पिकोवपाचें. म्हणून सरकारा कडेन अर्ज करता की अशा तरेचे जर इनिशिएटिव्स आमच्या फार्मरांनी घेतले आनी सरकारान जर ताका सपोर्ट केलो जाल्यार जेंचे कडेन थोडेशे डॉक्युमेंटेशन पार्ट कमी आसा तेंच्यांनी ह्या स्किमीक एप्लाय करपाक लागून आनी सरकारान ताका सपोर्ट करचें अशें मागणें करता स्पिकर. श्री मायकल लोबो. अत्यंत इम्पॉर्टंट calling attention by Dr. Divya Rane, Honorable MLA. हे जे calling attention हा स्पीकर सर पहिलेच फावटी ह्या सभागृहान आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मिनिस्ट्रीचो मंत्री आनी ह्या डिपार्टमेंटाक न्याय मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. न्याय कित्याक म्हणटा आमचे गोंयचे बॅकबोन जे आसले हे एग्रीकल्चर आसले आनी मागीर मायनींग सुरवात जालें. आमचो बाब विजय सरदेसाय आदी मागून घेतलेलें जेन्ना विजय सरदेसाय आमचो मनोहर पर्रीकराक सपोर्ट केलो तेजे फर्स्ट कंडिशन आसलें आपल्याक एग्रीकल्चर दिवचें म्हणून. पयले डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मागले ताणें टावन प्लॅनिंग मागोवंक ना
तुम्ही सगळे बोबा करता टाउन प्लॅनिंगाचेर तेणे एग्रीकल्चर मागले हांव आसलो फुडल्यान रिवायव करपा खातीर आनी हे रिवायव अजूनय बसून 100% अशें रिवायवल मोडाचेर येवंक ना कित्याक म्हणटा हांव हे स्पीकर सर सीएमान कितल्यो स्किमी सांगल्यो आनी स्किमी घेवपा खातीर आमचे भुरगे यूथ चेडे तशी चेडवां कितकी जाण आहा गोंयांत आमी 40 आमदार आहा हिंगा खूब जाण हिंगासर जे सभागृहान जे मेंबर आहा हे खूब मोगान आहा एग्रीकल्चराचे हांवूय आहा आमचे वाटेन आमी वेगवेगळे वस्तू लायता हिंगासर सगळे जाणवार आहा पूण आमच्या चेड्यांक आनी चेडवांक ह्या फिल्डान हाडपी शेतान देंवोवपी ही चॅलेंज कोण घेवंक शकता म्हणजे दिस इज अ टास्क दिस इज अ जॉब अँड वी हॅव टू शो देम दॅट दिस इज ऑल्सो अ बिझनस हेचेर 4 पयशे जोडपाक जाता मेहनत खूब आहा पण आदी जे आमचे शामाय लायताले ते आमी परतून कशें करूंक शकता आतांच्या भुरग्यांक हे आमी कशें तेंचे तकलेन कल्टिवेट करूंक शकतात हेचेर प्रश्न आहा स्पीकर सर एग्रीकल्चर मशिनरी जी मॅडम म्हणटा इरिगेशन फॅसिलिटीज अँड एग्रीकल्चर मशिनरी हे डिपार्टमेंटान एक रिव्ह्यू घेवपाची गरज आहा की तेंचे कडेन प्रत्येक तालुका कडेन कितके आहा मशिनरी मॅडमीन आपल्या 70 तालुकाचे उलयल्ले आहा हे वुमन फार्मर्स एंगेज इन पॅडी व्हेजिटेबल कल्टिवेशन आता ड्रीप एरिगेशन टू प्रमोट व्हेजिटेबल कल्टिवेशन आमची स्कीम आहा हे आमी कितके जाणांक दिवंक शकता कितले बायलांक आमी फार्मर्स वुमन्स क्लब करूंक शकता आता जेन्ना वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आमी वुमन्स क्लब फार्मर्स वुमन्स क्लब कितले करूंक शकता आनी म्हाका दिसता जे आमदार हिंगा आहा हावजान आहा आनी ह्या हावजान जेन्ना आमदार बरे आहा जे एग्रीकल्चराचे मोगान आहा म्हाका दिसता लीड बाब विजय सरदेसाय करूंक शकता कित्याक ही इज द एग्रीकल्चरिस्ट ही हॅज गॉट डिग्री इन एग्रीकल्चर कित्याक तो जाणा कितें करपाक जाय पळय आनी हांव कित्याक उलयता हें तशें ना तें हे वेगळे आहा हे एग्रीकल्चराचे सब्जेक्ट उलयता हे कित्याक उलयता हांव स्पीकर सर एक कमिटी काडपाची गरज आहा हावजाची म्हणजे आमी तालुका वायज हे काम कशें फुडें व्हरतले एग्रीकल्चर स्पेशली व्हेजिटेबल ग्रोथ आमच्या गोंयांत वाडोवपाक आमी कितें करतले केजू आयज जे दोंगराचेर आमी पळयता केजू नाच जाल्ले आहा आदी जे काजी आसल्यो तेजेर वयल्यान ते दुसरी झाडां येयली व्हडले निलगिरी आनी कितें येयले आकाशा आनी ते काजी काबार जाली हाव आर वी गोइंग टू रिवायव दीस व्हेजिटेबल आमच्या गोंयांत घे म्हणून भायले स्टेटीचे येता कर्नाटकाच्यो महाराष्ट्राच्यो आमी व्हेजिटेबल कशें आमी पूर्ण करूंक शकता आमची डिमांड इतलो व्हडलो डिमांड आमच्या हॉटेल इंडस्ट्रीन कॅबेज कॉलिफ्लावर आमच्या गोंयांत लावंक जाता आमी आमचे पोर्रान पासून लायले आनी पयले बरें पीक येता पूण हे कशें करूंक शकता आमी जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा आनी एग्रीकल्चरान आमी स्वयंपूर्ण कशें जावंक शकता हे मॅडमीन जो आयज कॉलिंग अटेन्शन हाडला हेचेर म्हाका दिसता आमी विचार करपाची गरज आहा आनी आमी विचार करतले जाल्यार चीफ मिनिस्टरान कमिटी काडची ह्या हावजान जे मेंबर आहा जे कोणाक ह्या कमिटीन रावंक जाय तेणी नांवां दिवची कमिटी काडची आनी हाव टू टेक एग्रीकल्चर फॉरवर्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा नाजाल्यार जावचें ना विकसीत आमी जे उलयता एग्रीकल्चरान विकसीत जावंक शकना कित्याक भुरगीं जेन्ना शेतान देंवतलीं आमचे यूथ जेन्ना शेतान देंवतले तेन्नाच हे आमचे एग्रीकल्चरान आमी विकसीत जावंक शकता स्पीकर सर म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हे हो डिपार्टमेंट सिरियसली घेवपाची गरज आहा हितून इन्व्हेस्टमेंटूय करपाची गरज आहा आनी भुरग्यांक कशें आमी शेतान हाडटले ते चीफ मिनिस्टरान सांगपाची आयज गरज आहा थँक्यू Elton Costa. Speaker, sir, I rise Please keep it brief. stand to support the calling attention. Speaker, sir, agriculture सगळे उलयता प्रमाणे members आमकां सारकी गरजेची वस्त आनीक हांव मुगेले केपें मतदारसंघा बद्दल उलयतां जेन्ना when we speak about this कृषी card since madam is the chairman
ऑफ हेजें आमगेले काजूचें जे फॉरेस्टाचें जे तुमी ऑक्शन कोन्न आमगे त्या फार्मर्सांक जी जमीन दिताय काजूची, these farmers don't get that subsidy benefit because they don't have, that is not this for the तुगे ऑक्शनाचे मोळ फॉरेस्टाचे काजू आहाय तांकां दिनाय. They also give that, so that has to be, in fact, I removed this issue last assembly session. Why you are not giving this benefit to those farmers? तुमगेले पयशे मेळटाय, सगळे मेळटाय, but Honorable Chief Minister, मातशें हे गरजेचें, because lakhs of square meter, Honorable Chief Minister, मातशें हे उगडास आहे. लास्ट असेंब्ली क्वेश्चन काढलो, जे कृषी कार्ड आमगेले फॉरेस्टाचे काजू जे ऑक्शनाक घेताय काजू आणि तेमी तांकां पिकावळ दिताय, they are not getting that benefit. तांकां because that scheme is not for those people, आमच्या फार्मर जे मोळ जे फॉरेस्टाचे घेताय तांकां तुमची सबसिडी नाही. Why you all are not giving it? दिनाय. You can clarify. It is not there. You can ask. Last time हांव तुमकां म्हणिल्लें सर, because the land is forest land, no, and the forest is leased to us. Auction घेताय ताका तुम दिनाय. Because the land is forest land, it doesn't belong, and they are working there. So, and JFDC has leased these properties, forest has leased these properties to JFDC. So, because No, the this has been land going doesn't on for belong. years, and last session you all have promised that you will look into the matter. हे करो जाल्यार तेच खबर जाला, पत्तून तुम ते घेयला. So please make a note of this. But ह्या वर्सा जरी तांकां सबसिडीचे बेनिफिट तांकां दियाय, कित्याक they are paying you this amount, they are taking it तेगे मोडगे हें कोताय, ऑक्शन कोताय, आनी पावणे घेता तुम तांकां तुमकां बेनिफिट कितें तरी दिनाय. amendment करचें पडटलें, because otherwise, if you give the Krishi card, they can't claim ownership of the properties then. So that will be the issue, because it is after all forest land. This has nothing to do with the ownership. No, see, once you take it on auction, they should avail that benefit, no? Since they are paying it, not taking it for free. तुमकां पयस तुमकां एक 10 रुपये सोडाय तांकां. सेकंड थिंग, आमी आसतना आमदार जाला, आमी पयली बॉड मारली 120-170 जापाय म्हणून ती रेट. आज ती म्हाका सांगता 170 आयल्या. 200 तरी कोर, मिनिमम 200 रुपीज कोर. तांकां तरी जोडून दी. भायर सोण्यात आमगे कोण वॉर जावन येताय ते हाल काज बीज गोळे घालीत रेट बरी मेळ जाले. ती रेट मातशें वाडय. उराक येतलो आतां, उरकाची सगळे रेट मातशें वाडोवपाक. स्पीकर सर, आतां जेन्ना आमी उलयताय जे कार्डा बद्दल, म्हाका दिसता आमगेल्या मोरपिल्ला, आमगेल्या खोला ह्या ST भावाय थिंगा तांकां 114चे फॉर्म नाय. दे हॅव दोज फॉर्म 3, आनी तांकां ते कृषी कार्ड करपाक इट बिकम्स डिफिकल्ट. दो दे हॅव चान्स बिग ह्यूज लँड, it is not possible for them to avail this Krishi card. So government has to come with that. Amge Kalikan Muda, some mechanism has to be there, so that then avail the Krishi card gain tanga the scheme che benefit avail korpade. So that is very important. Second thing, Michael Lolita Santalo local vegetable growth. Amgele Krishi gar mun kyapya inaugurate, foundation stone galo. Chief Minister Allato is also part of this game. So त्यांना चीफ मिनिस्टरान केले. चीफ मिनिस्टर तुगेले आतां कृषी घर म्हणटे खूंय पावले केपेंचे. तूं आहा ते गेम प्लॅनाक. ते सगळे 4 कडेन दिसाक फावंडेशन स्टोन घालपाक. गेम प्लॅन हो फावंडेशन स्टोनाचो एक तुगे नाकेरी बेतूल पंचायत घर गेम प्लॅन काय म्हणू नका. ना हे हांव क्लियरिफाय करता. बाकी गेम प्लॅन न्हू, बाकी गेम प्लॅनात तूं ना. दिस स्पेसिफीक गेम प्लॅनात तूं आहा. ते बाकी तेगे गेम प्लॅन जायते आहाय. एक फाउंडेशन स्टोन आहलो पंचायत घर, एक तुगे फाउंडेशन स्टोन आहलो तुगेले बस स्टॉपाचे, एक फाउंडेशन स्टोन आहलो कृषी घराचे, एक तुगे इनॉग्रेशन आहलें विदाउट 70% वर्क स्टार्ट जावना. तुवें तें इनॉग्रेशन केलें केपें म्युनिसिपल बिल्डिंगाचें, पुलीस स्टेशनाचें. हे सगळे गेम प्लॅन आहलो म्हळ्यार तुगे तो गेम प्लॅन वर्क जालो ना. आतां तें कृषी घर तरी मातशें कोर. फायल तुकडे पुलीस स्टेशन फायल आहा तेजे मागीर उलयतलो. बट सी दॅट दीस बिकॉज दीस इज आमगेले बारीक समाजा लोक आहा हांकां बेनिफीट मेळपा जाय. मॅडम उलयता कृषी कार्डाचें, बट गव्हर्मेंट इज नॉट हेल्पिंग अस. प्लीज सी, इट इज नॉट हेल्टन, इट इज द लोकल्स हू वॉन्ट टू बेनिफीट. थँक्यू. Rodolfo Fernandez. स्पीकर सर, ऑनरेबल आमचे दिव्यार आनी आमचे कलिगान बरें कॉलीग एटेन्शन हाडलेले आहा. आनी आतांच आमचे ऑनरेबल CMांनी कितलेच स्किमी सांगलेले आहा आमच्या बेनिफिट्स आमचे एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक. तशेंच सेंट्रल स्किमी आहा आनी हे स्किमीचो सगळ्यांनी फायदो घेवपाची गरज आहा. कितें आहा स्पीकर सर, जेन्ना हिंगा गोंयान कोवीड जालो त्या टायमार लोकांक गमन येयले एग्रीकल्चराचो वॅल्यू. पयले लोक आमचे तितले रोयनासले. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींत तुका हांव सांगता तितले लोक रोयनासले. जेन्ना कोवीड जालो
तेन्ना सगळ्या लोकांनी इंट्रस्ट घालो थिंगा शेतां रोवपाक, भाजी रोवपाक, अवसांदे रोवपाक. आनी कितें जाता जेन्ना रोवपाक लागले आनी रोयले पासून तेणी आमी पासून आसले रोवपाक, त्या टायमार जालें कितें थोडी गोरवां इली जानवरां येवन तेंची शेतां हांवंक लागली आनी मागीर कितें जाता लोकांचो मोडपिडे जाता. ताका लागून आमी मागलां कितें गव्हर्मेंटा कडेन की ही स्कीम हा एग्रीकल्चर स्कीम, ही एग्रीकल्चर स्कीम जी आतां सबसिडी आहा ती मातशी पयलींच दिवन मागीर तेंचे कट करचे म्हणून पयशे. जाल्यार एक फावट पयलेच पयशे घालता आनी मागीर कितें जाता लोक मागीर फाटीं सरता, मागीर शेतकार फार्मर फाटीं सरता. आतां थ्रू WRD बऱ्यांतली बरी स्कीम हाडिल्ली आहा, तेतून हांवें ऑलरेडी गेल्लेली आहा आनीक आमच्या एरियार ऑलरेडी आमी फेन्स घालपाक केला. मात थ्रू एग्रीकल्चर पासून तर जालें न्हू जाल्यार बरें जातलें आनी थ्रू MLA फंड तर पासून आमकां तर करूंक दिता जाल्यार तें आनीक बरें तें मातशें पास जावंक शकता. तशेंच कितें आसता स्पिकर सर, जेन्ना एनक्रोचर आमचे आतांच आमच्या MLAन सांगलेलें आहा दिव्या राणेन की थिंगासर कितें आसता तेंच्या गांवान एनक्रोचर म्हणून 114 लागलेले आहा आनी हे एनक्रोचर जे आहा न्हू ते ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 years जाले ते 114 तेंचे लागलेले आहा आनी ते खरे शेतकार खरे रोवपी ते कितें जमीन घेवन अशें सोडूंक ना, ते रोयता. मात जेन्ना तांकां कृशी कार्डाचेर तांकां तर सबसिडी मेळना जाल्यार तेजेर कितें तरी आमच्या ऑनरेबल CMान हेजेर सोल्युशन काडपाचें आनी 100% ऑनरेबल CM आमचे हेजेर सोल्युशन काडटलो आनीक म्हाका दिसता ते बरेंतले बरें पास जातले. तशेंच सोलर पंप घालपाक की लोकांक फेसिलिटी दिवन हे गव्हर्मेंटान जातले बेगीन हे फार्मरांक जाता तितले हेल्प करचें. थँक्यू. श्री विजय सरदेसाय. सर हे एक्चुअली 70 तालुकाचेंच आहा म्हणून हांव उलोवपाचो नाशिल्लो, पुणून बाब मायकल लोबोन मातसो इशू दुसऱ्याच कडेन व्हेलो म्हणून एक हांव स्पेसिफिकली उलोवंक इतलेंच सोदतां. द कॉलिंग अटेंशन इज वर्डेड लायक दीस: proposed to be taken up for providing infrastructure support schemes such as fencing, irrigation facilities and agricultural machinery, especially to small and marginal farmers. Speaker sir, गोंयांत एग्रीकल्चराक 2 इश्यू आहा. एक म्हणल्यार कितें की चडांत चड शेतां जी आहा ती कोमुंदादीची आहा आनी कोमुंदादीची शेतांत सगळे आफ्रामेंत ना, म्हणल्यार तुजें लॉंग लीज म्हणून कन्वर्ट जावंक ना, म्हणल्यार तूं टेनंट आहा. खूबदां अशें आसा की टेनंट मायकल लोबो आसलो पुणून रोयतालो हांव, तुज्या भुरग्यांनी रोवंक ना, म्हजी भुरगीं रोयता, अशें जाल्लें आहा. नांव तुजें लागलां पुणून रोयता हांव. आमचे फातोर्डा मतदारसंघान टोटल जी कोमुंदादीची शेतां आहा तातूंत लागला एक पुणून रोयता दुसरो. हाजे खातीर आमी एग्रीकल्चर एन्टायरली स्पॉन्सर करतात. स्पॉन्सर करतकर तुमी इलेक्शनाच्या टायमार तुमचो कॅन्डिडेट येवन कितें सांगता, ती स्कीम आहा आमची, ते स्पॉन्सर बी कांय करना म्हणून. म्हजे मतदारसंघान एन्टायर पयशे ऑफ सीड, ऑफ फर्टिलायझर, ऑफ हार्वेस्टिंग, एवरीथिंग इज डन बाय मी बिकॉज दे डोंट क्वॉलिफाय फॉर कृषी कार्ड. आतां फुडें मायकल लोबन म्हणलें की हांवें एग्रीकल्चर पोर्टफोलिओ मागलो बी म्हणून. एग्रीकल्चर पोर्टफोलिओ मागून पचून हें म्हज्यान करूंक पावलो ना. कित्याक पावलो ना? कित्याक एकदां लास्टाक आमी एक कम्युनिटी फार्मींग म्हणून एक्सरसायज हाडली. कम्युनिटी फार्मींग म्हणटा तेन्ना लुईजीन फालेरो मागतालो, ओपोजिशनान आशिल्लो. ताजें आनी म्हजें एक शेत आमी कम्युनिटी फार्मिंगाक घेतलें आनी ताजे मदीं तुवें म्हाका मंत्रिमंडळांतलो काडलो. नवो मंत्रिमंडळान मनीस येतकर ताणें सांगल्यो फायली हुंदरान खाल्यो म्हणून. खंयच्यो? हांगाच्योच, फातोर्डाच्योच. नावेली मातशें कितें तरी ताका सुरवात करपाक दिलें, कोणाक तें लुईजनाक. आनीक कम्युनिटी फार्मींग म्हणटा कित्याक करचें पडटा? बिकॉज वी हॅव फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग्स. वॉट आर फ्रॅगमेंटेड होल्डिंग? एक बांदी मायकलाची, दुसरी बांदी सुभाष फळदेसायची, तिसरी बांदी विजयाची, परती मायकलाची, मागीर परती सुभाषाची. अशें म्हळ्यार कितें जाता? तुका कंटिन्युअस होल्डिंग तुजें ना. एक बांदी तुजी आहा, मागीर आनी कोणाची आहा, परती तुजी आहा. सो तूं जर करतलो आनी तुका जर फेन्सिंग दितलो जाल्यार एक बांदीक एक फेन्सिंग घालचें पडटलें, वीच इज नॉट प्रॅक्टिकेबल. म्हणून आमी कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर फंड दवरलो, जो फंड मुखेलमंत्र्यान कंप्लिटली कट केला बजेटान. हें आज हांव सांगता सांजचें. तें सोड, हांव सांगूंक सोदता तें इतलेंच की मुखेलमंत्र्याचो एक स्टेटमेंट हांवें पयर आयकलो की एग्रीकल्चराक आपूण फूल वाव दितलो आनी MLA फंडांतल्यान आतां रुडॉल्फान जें म्हणलां तें म्हाका हांव समर्थन करतां. इट इज अ व्हेरी गूड सजेशन. तो MLA फंड तूं रिवायव कर पडतो, नाजाल्यार तूं आमकां पयशे दिवचो ना. तूं आमकां सांग की आमी फक्त शेतां खातीरूच मोडचो म्हणून. शेतां खातीरूच मोडपाक MLA फंड दी
आणि तो आम्ही आणि खंयच म्हणनात आम्ही फक्त शेतां खातीर म्हणटात पंप घालपाक सोलर हे घालपाक लिफ्ट इरिगेशन करपाक वयो घालपाक कित्याक भाजी रोयतलो म्हणटा पळय मायकल भाजी कशी रोयतलो तूं आज तुका पारवे आयले पारवे तूं रोयता त्या दिसा पारवे तुज्या बियांक घेवन वता पारवे कोणे हाडल्या तुमच्या पक्षान हाडल्या देवाचे म्हणून ते दिता दुयेंस जाता पारव्यांक मारपाक एअरगन घेवन बसोवचो पडटा एक मनीस हांव एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून सांगता तुका हांव ही आज परिस्थिती आहा सो ह्या परिस्थितीन कम्युनिटी फार्मिंग जर केलें सगळ्यांनी एक जावन जाल्यार तें फार्मिंग जातलें ना जाल्यार बार्देजान जें जालां शेतां कन्वर्ट जातात हायकोर्ट जे ऑर्डरीन म्हणिल्लें आहा की शेतां कन्वर्ट जातात ताजेर दुकान येता आनी दुकानाचेर घर येता आनी घर म्हजें घर जाता म्हणून हें म्हणिल्लें आहा हायकोर्ट जुईजाचें ऑर्डर आहा म्हाका जाय जाल्यार वाचून दाखयता तुका आतां न्ही थोड्या वेळान दाखयता म्हणून ऑर्डर आहा हें रॅम्पंट जातलें आमचे साश्टींनी व्हडलीं शेतां पडन गुल्ल्या ती रोवपाक आतां कोण सोदना कित्याक तातूंत इन्सेंटीव कांय ना जें बाय दिव्या राणीन सांगलां की ओनरशीप तुजी ना म्हणटकच तुका कृषी कार्ड मेळना शी इज करेक्ट सेम वे दीस पीपल हू आर डुईंग फार्मिंग इन कोमुंदाद एरियाज the farmer are not the legitimate owners, their names don't figure in the 114, therefore they don't get Krishi card. Since they don't have Krishi card, they don't get any benefits. As a result, Speaker sir, सगळ्यो ज्यो benefits आणि सगळें जे budgetary allocation केलां हें सगळें वेस्ट वता म्हणून म्हाका मुखेलमंत्र्याचो हो सगळो आमी एक सारांश काडून म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान नवें अनाउन्समेंट करचें की ताणें एक्स फंड सगळ्या आमदारांक दिल्या म्हणून त्या फंड इज ओनली टू revive community farming in his constituency. Second, Speaker sir, एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणून लॉ आहा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ म्हणल्यार कितें की सगळीं शेतां एक करून एक मनशाक दिवप हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ जर करतलो जाल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर एक जावपाक जाय आनी ताजे आमी एक ग्रूप केल्लो ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स करता ते भशेन आमी केल्लो पर्रीकार मुखेलमंत्री आसता तेय बी हे घेवन न्हिदले आनी कांयच करूं ना हे 4 वर्सांत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ हाडपा खातीर कांयच करूं ना सो स्पीकर सर ह्यो 2 वस्तू आहा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मिंग स्कीम ह्यो रिवायव करपाक मुखेलमंत्र्यान आमकां स्पेशल फंड दिवचो कितलोय बारीक फंड आसूं पूण तो फक्त फार्मिंगा खातीरूच वापरूंक मेळटा अशें दिवचें आनी हें म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान स्पेसिफीक हाजेर आन्सर Honorable Chief Minister. तुम्ही उलयला ऑलरेडी बसून स्पीकर सर युरी आलो एकूच पॉइंट तुम्ही उलयला मरे ना एकूच म्हाका तशें जायना करपाक जाय युरी आलो करपाक जाय युरी आलो इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा स्पीकर सर बसून घ्या युरी आलो एकूच मिनिट इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा एकूच He is already spoken. Speak. He is already spoken. एक मिनिट स्पीकर सर Yuri Alamo, speak. एक म्हाका सांगपाक आसा स्पीकर सर की जीआय जे आसा पळय विरेश बाब. आसा तेका विरेश बाब. इन्सेंटिव्ह विरेश बाब. हाडची पडटली कित्याक विरेश. एकूच मिनिट सर Do not, please respect the ना, rules of the एक house. point सांगता Please sit down. Yuri Alamo. बिकॉज हे कॉलिंग अटेन्शन सपोर्ट करपाक हांव उबो आसा आनी जेन्ना सगळे उलयलेले आहाय खास करून जेन्ना मुखेलमंत्रीन बजेट स्पिचान सांगलां की एग्रीकल्चर हे खातें आनी ह्या खात्यान म्हाका दिसता इफ वी लूक एट द कॉन्ट्रिब्युशन इट इज ओनली 5% टू द स्टेट्स इकॉनॉमी absolutely only 5%. This was the backbone of Goa's much before mining. But आज जरी तर चयल्यार the government today has failed to support the farmers. It is very clear. Basic fencing, irrigation, machinery, जरी तर कृषी कार्ड या querying जरी तर ते बसना. जाल्यार there has to be relaxation. If we are getting in, what relaxation will the Honorable Chief Minister propose? When it comes to whether it is community farming, whether it comes to contract or whether it comes to issues where they do not have the Krishi card. So will you come with any type of relaxations where they are allowed? You read a list of schemes, but we are, instead of basically because we are not discussing growth. We are not discussing any type of growth in the agriculture sector. What we are discussing is basic support systems. You look at other states are talking about doubling the farmers' income. Here, southern irrigation, fencing,
These type of things are not available because I mean, this means that the farmers are basically left to struggle on their own. There are a lot of women farmers also that have... Honorable Member, the House is extended by 5 minutes. There are a lot of women farmers also that are being mentioned today. For years, there is no serious policy to support them with equipment, training or any financial assistance. The schemes are there, but there has to be a committee to understand, to troubleshoot where the problem is happening, why the schemes are not effective. Agriculture in Goa today, Speaker sir, also, it has been declining because of the policies. Policies, khas karan, the focus is more on tourism, the focus is more on real estate rather than agriculture. If farmers, Speaker sir, do not receive this infrastructure support, many will simply abandon farming. And ye आमचे दायज ये जे परंपरा आमची हा ये जे इंतू या खात्यान सुदारप करपाक बाब रवी नायक हिंगा पण एक एग्रीकल्चर पॉलिसी तेणी हाडली आफ्टर सो मेनी इयर्स but what is the implementation? I think the Honorable Chief Minister must explain why the existing schemes, what you have mentioned, so many schemes, whether it is reaching the farmer, if it is not reaching the farmer, the flaw, whether Krishi card is the problem, whether there will be any relaxations that you would propose so that the farmer gets the benefit. Thank you, Speaker. Honorable Chief Minister. Speaker sir, ह्या विशयाचेर एग्रीकल्चर हो सगळ्यांचो आवडतो सब्जेक्ट असो सगळ्या जाणांनी हेजेर वेगवेगळे भाशण केलां. हांव एक 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता सारक्यो. एक म्हणजे आल्वारा लँड जेच्या नांवार आसा पळय न्ही आनी जेजें जर टेनंट कॉलमांत नांव आसा जाल्यार आमी ताका कृशी कार्ड दिता. प्रत्येक कडल्या वेगवेगळ्या जागेचो वेगवेगळो इश्यू आहा. इवॅक्यू प्रॉपर्टीन जशें जर टेनंट कॉलमांत ताचें नांव आसत जाल्यार ताका आमी कृशी कार्ड दिवपाक सुरवात केल्लें आसा. ओके, उरता उरलो काजींचो जो तांकां त्या लीज एग्रीमेंटाचेर तेजें प्रोविजन करचें पडटलें. हांव म्हज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक सांगता की तांकां एटलिस्ट सबसिडी प्रोविजन जें आहा पळय न्हू हें तांकां कर म्हणून तें सांगता हांव. बट एक गजाल आसा, हांवें ज्यो सगळ्यो स्किमी ज्यो वाचून दाखयल्यो पळय न्ही ह्यो स्किमी घेवपी लोक आसात आनी जो कश्टान काम करता, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर वरद सामंता सारकेलो भुरगो 50,000च्या शेतांत अशा पद्दतीन बरें इन्कम, सफिशियंट इन्कम जे आसा तो घेता. नो डावट कम्युनिटी फार्मिंगाक सपोर्ट करपाक जाय. हांव एक जाहीर करता की कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर एक्चुअली आमी 90-10 दिता. आमी ट्रायल बेसिसचेर सगळे कडेन सुरवात केला. बट फॉर द वन टायम फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स जेका जो जाय पळय न्ही प्रत्येक म्हणजे अक्रॉस ऑल आमदारांनी कम्युनिटी फार्मिंग कमीत कमी 1-2 लाख शेत एके कडेन आसलेल्याच्या जाग्याचेर कम्युनिटी फार्मिंगाक तुमी तुमचो प्रपोजल रेडी करा. डेफिनेटली 70-30 ह्या बेसिसाचेर वी आर रेडी. 70-30 म्हणजे 70% विल बेर द गव्हर्मेंट, 30% वॉन्ट्स टू दे बेर, तांच्यांनी बेर करचो इन्क्लुडींग ऑल. मुखेलमंत्र्यान 1 मार्च सुर्ला गांवांत केला स्टेटमेंट केला, म्हणटा की गव्हर्मेंट इज प्रायोरिटायझिंग एग्रीकल्चर थ्रू कम्युनिटी फार्मिंग, आमचो 90-10 आहा. टेक्नॉलॉजी लायक एग्री ड्रोन्स, एनकरेजिंग फार्मर्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स. आता संदीप फळदेसायाकूय खबर आहा की जो कॉस्ट गव्हर्मेंट लायता काम करपाक 70-30 म्हणटा म्हणून तुमचो 70 इतलो म्हारग आसता की तो 30 ताका पचना शेतकऱ्याक. 30 ताणें आपल्या रेटीन करूनी कळ्ळो का न्ही. जे नॉर्मल हे आतां इट इज लायक GSITC वर्क एंड PWD वर्क. आनी आमी ट्रायल ते मातशें पळय तूं नाजाल्यार तो फार्मराक ह्या फावटी स्पीकर सर ह्या फावटी ट्रायल बेसिसचेर 3 कडेन शेतां आमी केली. एक म्हणजे माझ्या साखळीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन केला, सुर्लान केला आणि मेनकुऱ्या केला बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीन. आणि हेजेर ट्रायल बेसिसचेर करून आमी तेजो हे सुद्धा जो आहा पळय न्ही कॉस्ट वायज सुद्धा म्हणजे एक्चुअली 90-10 दिवपाकूय आमी तयार आहा. 90-10 दिवप 90-10 एक हे आहा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना आमी कम्युनिटी फार्मिंग हाडलें ना एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वन. स्पीकर सर, Honorable members, please speak one at a time. मिनिमम 2 लाख न्ही. बाबा राव रे ना GST तशें न्ही रे. अशें बसून घेयात. स्पीकर सर, एक कशें आहा न्ही डायरेक्टर एग्रीकल्चरान शेतकऱ्यांक एक करून ZAO बरोबर घेवन हे बाबा शेतकार आहा कॉस्ट कितलो जातलो कॅल्क्युलेट केलो. आतां दर्या तो म्हणटा की आपूण काम करता आनी आपूण तें इतलें करता तोय तांकां चान्स दिवप कित्याक नाजाल्यार तें जावचेंच ना. स्पीकर सर, हांवें जशें म्हटलां की आमी GST BST धरून खूब जाता ते मागीर. स्पीकर सर, हांवें जशें प्रॉमिस केला पळय न्ही आमी 90% सबसिडी दिवपाक तयार आसा. प्रत्येक आमचो ZAO कॉर्डिनेट करतलो. मिनिमम टू मिनिमम 2 lakhs लँड
2 लाखाच्या सकयल न्ही जाल्यार प्रत्येक बारीक बारीक लँड पार्सलच्या गरजेत न्ही जाल्यार इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर द गव्हर्मेंट एट अ टायम एट अ प्लेस दॅट शुड बी द मिनिमम 2 लाख तू म्हणटा तशें व्हडले 2 लाखाचे शेत आसत Honorable CM, Honorable CM, the House is extended by 5 minutes. आम्ही रुरो एग्रो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार कितें आमी अर्बन एरिया कंप्लीट सिटी आमची थंय सगळ्या कडेन रस्ते पावल्या रस्ते डिवायड द प्लॉट Anyhow- 2 लाख एक कडेन मेळप इज नॉट इजी स्पीकर सर हांव म्हज्या झेडीओचेर सोडटा की झेडीओ तांच्या बरोबर अप टू 2 lakhs झेडीओ सगळ्यांच्या बरोबर कोऑर्डिनेट करून हय झेडीओ कारण स्पीकर सर सगळ्या जाणांक खरोच इतको जर एग्रीकल्चरान इंटरेस्ट आसत न्ही माझी तयारी आसा खरोच इंटरेस्ट आसा आमी हे इनिशिएट केल्ले म्हाका मंत्रिमंडळान काडटकर ती फायल ना जाली आनी फायल तेन्नाच्यान हांव तेन्नाच्यान काडिता आनी तुज्या डायरेक्टराकूय खबर आहा स्पीकर सर, ते कृषी कार्डाचे कितें रिलॅक्सेशन सांगलें न्ही तुका हांवें आतां कृषी पळय स्पीकर सर कृषी कार्डात थंय कृषी कार्ड आसा तांचे कडेन पण इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक त्या स्किमीन ना बिकॉज द लँड इज नॉट हियर तांचे कडेन कृषी कार्ड आसा पूण फेन्सिंग करपाक मेळना स्पीकर सर त्या जागो तांचो न्ही मॅडम जी सांगता पळय न्ही कृषी कार्डाचेर तांकां थोड्या बाबतींत म्हणजे काजूची सबसिडी मेळटा कृषी कार्ड असल्या ना आमच्या हातून सत्तरी तांचे हलवारा असलेल्यांक मेळटा ना कृषी कार्ड आसा पूण तांकां ते कितें जाता फेन्सिंग करपाक परमिशन ना बिकॉज लँड इज नॉट देयर्स स्पीकर सर जे एक्च्युअली अशा पद्दतीत शेती करता हांवें सांगलें त्या खातीर केस टू केस बेसीस आनी वेगवेगळे जे पळय न्ही प्रत्येक कडेन लँड पार्सली वेगवेगळ्यो थंय इवेक्यू प्रॉपर्टी हांगा आलवारा प्रॉपर्टी थोडे कडेन भाटकाराची प्रॉपर्टी जीएफडीसीचो इश्यू तो वेगळो दॅट इज फॉरेस्ट लँड हय स्पीकर सर हांव म्हज्या झेडीओक इन्स्ट्रक्शन दिता की कन्सर्न प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन मिनिमम एक 2 लाख शेत जे आहा पळय न्ही हे कम्युनिटी फार्मिंगाच्या सकयल हाडचे तांकां जो सपोर्ट जाय पळय न्ही 90-10 बेसिसाच्या स्किमीच्या बदल्यांत आमी दिवपाक तयार आहा कारण सरकाराकूय बी म्हणजे आतां स्टार्ट करपाक जाय अंडर द स्कीम फेन्सिंग नॉट ओनली द पॅडी बट रेस्ट ऑल ऑल्सो आनी ते कंटिन्यू उरपाक जाय इट इज नॉट फॉर द वन टायम इट शूड बी कंटिन्यू Sir, under the scheme, fencing be include करचे because they Okay, have okay. It is fencing only. no even Right. for fragmented fencing irrigation Everything. pump सगळें even for fragmented properties. अप टू 2 lakhs. But थोड्याचे लाल 1000 2000 square. फॉरेस्टाचे जे I'm talking अरे about ते FRA fragmented घेवपाचे. properties. कृषी फॉरेस्ट कार्डाचे तांकां मेळालें आसता तांकां बेनिफिट मेळटलें मेळटलें सबसिडी मेळटली कृषी Forest- कार्डाच्या हातून तुम्ही तांकां मेळटलें एग्रीमेंटाचेर ऑप्शनाचे घेताय ते you'll have to add it in the कृषी कार्ड हे की fencing खाती infrastructure करता येत. खातीर. पळय म्हणटा स्पीकर सर ते मिनिमम 2 लाख आसा पळय मिनिमम 2 लाख आसा तुम्ही अप टू 2 लाख करपाचे अप टू 2 lakhs करता वांगडा एरिया उरता काय आसता शेत? गॅरंटी ना हे आमचे रुरल एरिया आसा सेपरेट एरिया आसतली आणि वन मोर थिंग ते जीआय नोटिफाईड आसा पळय जीआय टॅग जाल्ले आसा तांकां इन्सेंटीव पॅकेज हाडची क्लस्टर क्रिएट करपाचो आमच्या आक्षीची हे आसा ब्रिंजॉल आसा एनीहाव स्पीकर सर आमी आमी ताका तसो क्लस्टर क्रिएट करून इन्सेंटीव स्कीम इम्प्लिमेंट करची स्पीकर सर कन्सिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स आमी झेडीओक आमी इन्स्ट्रक्शन दिता म्हणजे आमी 2 लाख शेत पर्यंत प्रत्येक मिनिमम कॉन्स्टिट्युएन्सीत लावचे जेणे करून प्रायोगिक तत्वाचेर लायल्या उपरांत ते कंटिन्यू उरचे हाच्या खातीरय सगळ्या जाणांनी प्रयत्न करचो ताका हांव एग्रीकल्चराचेर ताका सबसिडी दिवपाक लायता वेगळ्या आनी फंडाची गरज ना ती किंवा प्रोविजन करता करूंक लायता स्पीकर सर The House is adjourned till 4:30.